प्रेज द लॉर्ड. सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिन वाचता. ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत तुवें आमकां एक सोबीत दीस दिलेले पासत आनी सगल्यांक आमकां एकठांय केलें. ही बाग आमकां फावो केलेले पासत तुजें उतर आयकूं जें कितें आमकां गरजेचें आसा. कित्याक देव म्हणटा म्हज्या पुता म्हजे तुवें हांव कितें सांगता तें आयक. आमी संवसाराचें आयकून आमचें लायफ आमचें जिवीत आमी निसणटणान पावयलेलें आसा. आतां तूं म्हणटाय बस आनी हांव कितें सांगता तें आयक आनी तें चीत दिवन आयक. आनी त्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. तूं आमचें सगळें दान मन आमचीं मनां आत्मीक मन आत्मीक कान उगडटाय. हे पळयार तुजें उतर भितर घेवपाक आनी भितर दवरूंक आमकां भितर. कित्याक तूं म्हणटाय हें उतर आमी जाणा जातलीं उतराची समजूणी जाणा जातली आनी आमी स्वतंत्र जातलीं. आनी हे उतराची समजूणी सारके सुटावय करताय आमकां आमचेच एग्जाम्पलांनी आमच्याच गोवायकीनी आमकां तूं सारकें सादें आनी सोंपें करून हे सुर्गीचे घूट लिपोवन आसले ते आमकां उगडापें करताय. आनी त्या प्रमाणें आमकां जिवंक तूं शिकयता. त्या उतरा प्रमाणें आमकां जिवंक न्हू आमी जिवंक तें उतर घेवन आमच्या जिवितान पयलीं आनी मागीर दुसऱ्यांक आमी शिकोवंक हें देवाचें उतर. त्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. तुज्या बरेपणा पासत तुवें त्या खुर्साचेर आमच्या पासत करून दवरलेल्या पासत इतलो तूं आमच्या पासत तळमळ्ळ्यो त्या खुर्साचेर. इतलें तुवें आमच्या पासत बलिदान केलें. तुजे पासून तूं चिंतूंक नाय तुज्या फ्युचराचें पूण आमकां लागून त्या खुर्साचेर तूं त्या खुर्सार बसून आसतना आमचें जण एकल्याचें तूं चिंत्तालो. आमचो फुडार तूं चिंत्तालो. आमचें बरेंपण तूं चिंत्तालो. हें आमकां सोत तुवें उगडापें केलेल्या पासत तुवें आमचो एकीच वाटेन मोग केलेल्या पासत त्या मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. आनी तुजो आवड आसा आमी तसोच तूं सिममेर नासलेलो मोग केलो तसोच आमकांय तूं सिममेर नासलेलो मोग करूंक शिकयताय. एकेच वाटेचो एके वाटेन आमकां बोगसणें दिवंक शिकयताय. तूं आमकां कांय कळनासलें पूण तुज्या उतरा उद्देशी आमकां कळोन येयलां बोगसणें कितलें गरजेचें. आनी आमी तुजेशी एक जाता जेन्ना आमी मोगान जियेता तेन्ना. कित्याक तूं एक मोगूच आसा आनी तुजें उतर म्हणटा जंय मोग आसा थंय देव आसा. आनी खरेंच हेंच तूं करपाक तुज्या उतरान आमकां शिकयताय. तुजो कमांडमेंट म्हणटा एकामेकाचो मोग कर आनी तेंच करपाक तुजें उतर आमकां तूं शिकयताय. दिसांनी रात तुज्या उतरानूच जाता तें मोग करपाक. जेन्ना आमी कंटिन्यू आसता पळय तसो भावार्थ येता तुजें उतर आयकून आयकून वाडटा आमचे भितर. तसोच मोगूय तुजें उतर आयकून आनी एकामेकाचो मोग करून आमचे भितर तुजो मोग वाडटा. आनी आमी ह्या मोगा वरवीं तुका आमी पळोवता एकामेकाच्या रुपान. कित्याक तूं म्हणटाय म्हाका कोणीच पळोवंक ना पूण जेन्ना तूं एकामेकाचो मोग करताय तेन्ना तुवें म्हाका पळयलय. त्या पासत तूं आमकां हें जें संवसारा कडेन जायना मोग करपाक पूण तुज्या उतरान तूं आमकां आपयलाय हो मोग करपाक. आनी होच मोग करून आमी संवसाराक दाखोवपाक जेजू आमचे भितर जिवो आसा आनी तो सगळें काम करता. त्या पासत जेजू तुका आमी एकवार दिता एक क्लासीन आनी तूं कंट्रोल करताय. म्हूण एक क्लास म्हज्या मनान चिंत्ताय पळयतात तुमी आनी तोंडानसून उलयताय त्या वखदार. त्या पासत तुका आर्गां आनी दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां. आमेन. आमेन. कशीं आहा सगळीं सकाळ फुडें ब्लेस आशिर्वादीत एनॉयटेड. हांगाच उलयतले आनी त्या घराय उलयतले न्हीद उतरां. पळय जेन्ना तुमी उलयता न्हू एनॉयटींग आय एम ब्लेस जेन्ना तुजे वांगडा शेजारी आसा न्हू तीच उतरां उलयता. आमीच उलोवंक ना ती खंय उलयतली. म्हाका एक फ्रेंड म्हणजे हांव तिका मम्मी म्हणटा हांव तिका फोन करता. ती म्हणटा म्हाका तूं कशी आसा बाय बरी हांव म्हणटली. आनी हांवें जेन्ना म्हाका म्हणटा तुमी कशी हांव ब्लेस म्हटलें न्हू आमी ब्लेस गो म्हणटली. म्हणजे ती आमी जर उतरां उलयच जाल्यार आमची सरावंडेकूय तीच उतरां उलयतली न्हू. पूण आमी ती उतरां तेंच्याच भाशेन आमी संवसारी उलयता आनी आमी संवसारीत भाशेन जियेतलीं. आमी आशिर्वादान भरलेलीं आहा. देव म्हणटा
जेन्ना आमी वाचता एफिजन 1:3 देव म्हणटा आमकां सुभाम पौत्मीक आशिर्वादान भरलेली आसा. भरतलो न्हू. आतां आमकां आशिर्वाद जाव जाल्यार आमी कोणा कडेन मागपाक जावो. आमी व्हडलेली आशिर्वादान भरलेली आसा. आनी तो आशिर्वाद आमचेशी वाडोवंक जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांक आशिर्वादीत जावंक जाय. दुसऱ्यांक ब्लेसींग जावंक जाय. ब्लेसांव दिवपाक दुसऱ्याक आमी जावंक जाय. आमी बेसांव फाटल्यान ओल्ड टेस्टिमेंट बेसांव फाटल्यान धांवतालो. पूण न्यू टेस्टिमेंटान देव जेजू म्हणटा आपणें तुमकां व्हडलेली आशिर्वादान भरलेली आसा. आतां आमी म्हणटली आयज लास्ट डे आमचो. खरें रिट्रीटाचो हांगा जातलें पूण आमच्या जिवितान घरा गेले म्हणटकूच आमच्या जिवितान हो रिट्रीट खरोच चालू जातलो. खरोच रिट्रीट चालू जातलो आमच्या जिवितान. काल आमी कितें शिकतालीं सांजचे 4 बियेची ओंपार न्हू. कितली माती आसली आनी बी कितले आसले? एकूच बी. देवाचें उतर एकूच. आतां आमी शिकल्या ही 4 बियेंचेर आमकां चारूय मातयेचेर आमकां वचोंक जाय. डायरेक्ट आमी बरे मातयेचेर वचूं शकता. डायरेक्ट सगळे मातयेचेर. आतां आमी घरा गेले म्हणटकूच ह्यो मातयो आमच्या जिवितान आसतल्यो. आसतल्यो न्हू? काय बरे मातयेरूच पळयतली आमी घरा पावली म्हणटकूच? आमची प्रॅक्टीस आसतली न्हू? प्रॅक्टीस आसची ना आमची? आतां पयलीं जेन्ना टेस्ट दिता तेन्ना कळटलें खंयचे मातयेर हे बी पडला तें. घरा गेले म्हणटकूच टेस्ट आसतली न्हू आमकां? हांगा बरें आसा सगळें. कोणी आपडलो बस नाल्यार आसूं आसूं म्हणून येता. घरा कडेन जाता? तुका दिसना रे? चलता ना? खंयचे बियेर पडली तुज्यो? खंयचे मातयेर बी पडल्या तर? इवन बसीन सुद्दां न्हू. स्टार्ट जातलो आमचो रिट्रीट आतां. वयतानाच आमचे खंयचे जमणीचेर बी पडला तें आमकां कळटलें. आमीच टेस्ट करूंक जाय. आमकांच फोटो शेकता पूण आमच्या देवाक कोण फोटो शेकना. फोटो शेकता देवाक? हांवें कांय म्हणूंक ना, तेणीच म्हाका केलें. आमकां फोटो शेकता. देवा कडेन न्हू आमचे सगळे विंगडे आनी उक्ते ताका सगळें खबर आसा. देवाक आमच्या जिवितान कितें जाता तें, कितें घडटा तें, बरें वायट पासून देवाक खबर आसा. सो आमी देवाक फोटो येता? ना? फोटो घेयना? सो आमी फोटो येना काय देवाक? देवाक फोटो येना? फोटो येता न्हू. सो आमचे बी आतांच खंयचे जमणेर पडटा तें कळटलें. कळटलें न्हू? कळटलें न्हू? कितें म्हणटा? शिकयलें आमी शिकता. आनी हे बियेचेर खरें आमी लक्ष दिवपाक जाय. ही बी आमी सांबाळूंक जाय. आतां शेताचे दीस न्हू. आतां शेत ओंपतली न्हू. पावस पडलो. कितें करतली शेत रोंपतली आनी पयलीं नितळ करतली न्हू. बी घालच्या पयलीं साफ करतली न्हू. आमी आमचें आतां साफ केलां. शेत आमचें साफ केलां. हें करूंक ना आमी सेप नोंदणी काडूंक ना. नोंदणी काडल्या. आतां तेजे बी घालतली आमी. आतां बी पडटलें. बी पडलेलें आसा. तें बी कशें आमी सांबाळटलीं? आतां शेतान तर एग्जाम्पल घेवशी. शेतकार शेत ओंपता. बी घातलें म्हणून आतां राखोवंक वयता. बी आयकलां? बी राखोवंक वयता. नाल्यार बी कितें करतले ती शेरकां म्हणून सुकणीं म्हणून खातली खंय. हय जाणा न्हू. सो आमकां शेरकां आसा खावपाक. आतां गेली म्हणटकूच बी ओंपल्या न्हू. पावस पडलो आनी बरो बी ओंपला आमी. आतां आमी बी घेवन वयतली. तेन्ना आमी हेका राखण करपाची गरज आहा न्हू बीची. आतां आमी शेतकारांक पळोवशी जर पावसान आतां शेतान बीन बसीनसून बसलेलीं आसता. कशी जायना न्हू खूब पळय सुतां बीन बांदलेलीं आसा. पयला एक कोण आवाज करतली. कित्याक? ही बी राखण करतली. ती बी हे बी घातल्या ती किल्लोन सारकी राखण करच्या. ती सगळे वाटेनी तांकां प्रोटेक्शन दितली.
आमी कितें कोत्ता ही बियेक आमकां कितें तरी गरज आहा न्हू बी राखोन दवरपाक. आतां घरा गेली म्हणटकू अशी सुकुली आनी कितें येतलेच येवचें ना. मागीर ती बी आमी कशी दवरतली राखोन बरे बिये तोंड बंद करून. आं एक टायम असो आसतालो न्हू. हांव सांगता आमचे रिट्रीटाक गेले न्हू फर्स्ट आमी रिट्रीटाक गेले म्हणटकूच आमचे प्रॉब्लम म्हणजे आमचे एक वीक पॉयंट आसले भयणीचे म्हजे लग्न जायनासलें. आमी रिट्रीटाक गेली न्हू मागीर ती बी भितर आसताली न्हू बरी येताली आमी बरी बी घेवन. मातशी एक बी आमी बरी गोवायकी सांगूंक स्टार्ट केली न्हू. मागीर कितें जातालें जाणा गोवायकी बरी आयकताली खंय दिसता तुमकां. तुमचें कित्याक जायना गो तर. तुमी मुगो वयताय सांज सकाळ मागण्या जेजू जेजू करता आनी तुमचें कित्याक जायना. आतां ही बी भितर पडल्या कितें करपाचें कितें करपाचें आनी गोवायकी सांगपाचें फुडें. कितें करपाचें खंय दिसता तुमकां. तोंड धांपपाचें. तोंड धांपलें म्हणटकूच आनीक कितें आहा सांगा फुडें कितें म्हणटलें. तोंड धांपलें म्हणून आनीक आहा. आतां कित्याक तोंड उगडना तुमचें. आतां कित्याक बंद केला तोंड. उलय मुगो. मागीर ही बी खंय आसतली आमची. पासियस जाय सोंसणीकाय जायी. आनी हे पवित्र आत्म्याचें जर आमचेशी पवित्र आत्मा आसा हे पवित्र आत्म्याचें फळ. पासियस पेशंट एक पवित्र आत्म्याचें फळ न्हू. पवित्र आत्म्याचें फळ न्हू. सो आमचेशी पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमचेशी पासियस आसा. आमी ओगी रावतालीं आतां पळय तोंड उगडना म्हणीत आसतालीं. हांव सांगता आमचें टेस्टींग हे बियेचें टेस्टींग आतां आमचें स्टार्ट जातलें. ही बी कशी सांबाळोवंक जाय आमकां. तुमकां नाका फ्रूट आनी एकूच तर बी घालची जाल्यार कितले फ्रूट येता एकूच जायते म्हणटा हार्वस येतले. सीड टायम हार्वस टायम पासियस आनी खूब कितें म्हणटा ताका फ्रूट हार्वसाक कितें म्हणटा पीक. खूब पीक येतलें पूण त्या पिकाक रावचें पडटलें. आतां आमी गेलीं म्हणटकूच घरा हें पीक कशें तें आमकां कळटलें. आमी नेक्स्ट मान येतली तेन्ना न्हू तोंडा वरसून कळटलें ही बी खंय किल्लोल्या ती तोंडारूच कळटा न्हू. आतां ही बरी बी पडल्या मागीर कशी आसा गमणी चल्लो पुरो. मागीर ती बी खंयसर पडला ती सारकी कळटली. कळची ना जाणा कितें जालें जाणा हे काम शी घर हांगा बरी आसल्यो हांगा बी बरी आसतली कित्याक कोण ना न्हू तितली सगळी मागण्यांचीच आसा. जालें पासून जाल्यार देवाच्या उतराक कंट्रोल करूं शकता. घरा कडेन शी ती शेजाऱ्यान कितें केलें जाल्यार वाटूच बंद केली आमची. तूं कितें केलें. हांवें कंप्लेन केलें. जायना असले भाशेन अशें जायना. मागीर ती बी आसतली तुजी बी चोरून येयल्ली आसतली. तो पयलीं रावता तो म्हणटा बायबल सांगता तो आमच्या भोंवतणी असो घुमत आसा खंय. कित्याक घुमत आसा तो तुज्या भितर पळय बी आहा ती काडपाक. समजता ती बी आसा ती काडपाक तो तुज्या भोंवतणी भिरोत आसा. तुजें जें उतर ताका कशेंच जायना हें करपाक जायना. जेन्ना तो उतर तुजे भायर सरता त्या उतराक तो घट धरता आनी तुजी बी उतरा उदेशी तुज्याच उतरा उदेशी बी चोरता. सो आमची गरज आसा आमी घरा गेले म्हणटकूच आमची प्रॅक्टीस आहा. आमकां घरा गेले म्हणटकूच आमी प्रॅक्टीस आसूंक जाय आमच्या जिवितान. जिबेचे देणे एक वट्ट्यान वट्टे देणे हे जिबेचे देणे न्हू देवान आमकां दिलेले आसा सगळ्यांक आसा आनी सगळ्यांक ही बर्थ रायट आसोकूच जाय. हे आमचे बर्थ रायट कळ्ळें. आमचो जल्माचो हक्क हो आमकां हे सगळ्यांक जिबेचे देणे आसोकूच जाय. आनी आमी सगळ्यांक रायट आहा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आमच्या सुर्गीच्या बापा कडेन उलोवपाक. समजता जेजू क्रिस्ता वरवीं कित्याक म्हटलां आमी
कित्याक आमकां पयलीं ओल्ड टेस्टमेंटान मनशाक देवा कडेन डायरेक्ट उलोवंक गावनासलो. गावतालो? हा, आमकां जेजू मरो, जेजून आमकां रायट दिला बापाशी वचपाक, रायट स्टँडींग बिफोर गॉड. आमकां बापाशी वचपाक उबे रावन हे बापा कडेन उलोवपाक देवान आमकां जेजू क्रिस्तांवर आमकां रायट दिलोलो आसा. आमी हो रायट कोणाक दिवंक जायना. हो रायट जो बापा कडेन उलोवपाक न्हू आमीच उलोवंक जाय. तूं उलय म्हणनाका, तूं उलय. जेन्ना तूं उलयता तुकाच तूं घोट करता म्हणटा बायबल. जेन्ना हांव जिबेचे देणे उलयता हांव म्हाकाच घोट करता. खंयचे एरियेन हांव वीक आसा, हांव विकनेसान आसा, हांव खंयचे वेरेन आमी सगळ्याक हें आसा, घोट आसा ना. खंयचो खंयचो तरी आमी वीक आहा न्हू ते एरियेन जेन्ना तूं गिफ्ट ऑफ टंग यूज कोत्ताय तेन्ना तूं घोट जाताय त्या पार्ट्साचेर आनी तो पवित्र आत्मा आमकां घोट करता. पूण आमी उलोवपाक जाय गिफ्ट ऑफ टंग. सकाळीं एक धाकटो शॉर्ट उलयताली, आयकताली. एक भाव म्हणटा ताका जायते थॉट्स चिंतना जायती येताली म्हणटा. चिंतना जायती जितली चिंतना आपणाक सदयता तितले आपूण म्हणटा जिबेचे देणे यूज कोत्तालो. खूब कोणाक जाणा तूं कोणाक न्हू मरणाची चिंतना येता परत परत. मोर तूं मोर, हे घे ते घे न्हू. आयकल्यान केन्ना अशी सतयता ही मरणाची चिंतना. ताका तो म्हणटा इतले थॉट्स आपणाक हें कोत्तालो. आपण ट्राय केले 5 मिनटां, 15 मिनटां, 20 मिनटां, एकदां म्हणटा अशें केले थॉट्स वचत ना. 17 hours म्हणटा आपण जिबेचे देणे उलयले. 17 वरां जिबेचे देणे उलयले. कित्याक ही चिंतना सतयता आमकां. ही चिंतना सतयता न्हू. एमटी रावूं नाका. देवाचें उतर मेडिटेट कर. ताका लागून देवूय म्हणटा जोसिया 1:8 देव सांगता कितें, रात आनी दीस वोटाचेर आसूनी आनी तूं नियाय कर. कित्याक ही चिंतना सतयता. कोणाकूच चिंतना सतोवची ना म्हणून ना. कोण सांगा आपणा चिंतना येत ना म्हणून. बरी वायट चिंतना येताच. चिंतना वायट हाडटा कोण हो तेजे आमी आयकता. ही आनी बी आमी बरी आसता. चिंतना उद्देशी पासून आमची बी नास जाता. कित्याक आमी चिंतनांनी गूल जाता न्हू. ते बियेक राखण करूंक वचपावो ना. ही बी आतां आमी घरा वयतले पूण बियेची राखण करूंक चड गरजेची. आमी आतां शेतान ते पळयतली कशी राखण करता ती. कशी तांकां झेम ना. झेम आहा शेतकाऱ्याक? शेतकाऱ्याक झेम आहा ना. तांकां जर आतां सांगलें कोण गोरवां आयल्या ती कितें करतली, झेम मदली सांगतली की लायट पासून नाल्यार टॉयज घेवन तरी वयतली. जेन्ना हांव हेजेर प्रिचींग हांव घेताली एका जाग्याचेर, एकली भयण म्हणूंक लागली म्हजी माय रातची सुद्दां म्हणटा कोणी कितें सांगलेलें म्हणटा टॉयज घेवन म्हजी आवय आनी बापूय घेवन वयतालो. कित्याक राखण करताले ती बी घातल्या पळय तेची. ताका लागून सांगता एका शेतकाराक झेम ना. आमी ती बी ओपल्या आमकां झेम नासची ना. आमी बी ओपल्या त्या शेतान आमी बी ओपल्या वय ओपल्या शेतकारान ते बी ओपल्या पूण शेतकारी तो न्हिदाना. ताका झेम ना म्हणटा. जायतीं जाणां हांगा आदीं शेतान गेल्लेलीं आसतलीं, शेत ओपलां आसतलें, तांकां खबर आसतली न्हिदता ओपता आनी बी न्हिदता सुशेगाद दिसांनी रात. बियेची तांकां चिंतना आसता हे बियेक अमक्या टायमार सारें घालूंक जाय. ते बियेची तांकां कॅर आसता सारकी. ती चिंतनांनी आसता ही बी कशी वाडटली. आतां आमी घरा वयतकच आमी बियो घातलेल्यो आसा. ह्यो बियो आमी कशी वाडयतली, हे बियाक आमी कशें प्रोटेक्शन दितली तें गरजेचें. आमी एक जिबेचे देणे उलोवन जिबेचेर उलोवन थोडी म्हणटा जाणा सिस्टर आमगे न्हू जॉयंट फॅमिली आमकां उलोवंकूच गावना. जिबेचे देणे गावना म्हणून आसा. कितली दिल्या देवान आमकां वरां, कितलीं वरां दिल्या? शुअर जाणा तुमी 24 वरां दिल्या म्हणून? शुअर 24/7. ओके, सगळ्यांक खबर आहा 24 वरां दिल्या. सो टायम मेळना म्हणून आसा
आमच्यान कितलो टायम काडूं येता सगळीं न्हिदले म्हणटकूच आमच्यान आमचें काम सुरू करूं येता. जायना कित्याक हांवें सांगलां पळय शेतकाऱ्याक बी ओंपता तेन्ना जेमना. सो आमी शेतकारी आमकां ती बी ओंपल्या ती आतां राखण करूंक जाय घरा वचोन. न्हिदोन करतली. जिबेचे देणे गरजेचे. हांव कित्याक सांगता एक बिगस्ट प्लेस म्हणटा तो देवाक आमी व्हडल्यान ती व्हडली आर्गाची भेट दिता हे बियेक प्रोटेक्शन करपाक. समजता? जिबेचे देणे आमकांय घट करता. आमचे वीक पॉयंट आसा थंय आमकांय तो घट करता. तेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता पळय तेन्ना जो तुका भिरांत दिसता कसले एका जिबेचे देणे उलय आनी चल खंयचे प्लेसीर पळयतात कंट्रोल करतलो. आतां एक आमी बी ओंपल्या भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. आतां कोणी सांगलें तुजे कडेन मातशें वच आनी देवाचें उतर उलय. ना ना म्हाका तेजो भंय दिसता त्या मनशाचो. बी खंय गेली तुजी? बी कितें घालून गेलाय तूं? आतां शेजाऱ्याक कोण बरें ना आनी शेजाऱ्याक तुका चड तुजो मोग करता म्हूण समजोया. ऑपोजीट तूं वयतलें आनी तुजें बी दितलें? हा ना आसूं थंय म्हणटलें म्हाका भंय दिसता तुजें बी गेली चोरून येयली. भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. ही बी वाडटली जाल्यार तुवें देवा कडेन घटाय म्हणूंक जाय म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना घटायेचो. हेतून कोंकणीन बरें आहा शांत मनाचो एकामेकाचो मोग करता तसलो आत्मो दिला म्हणटा. 2 Timothy 1:7 ते इंग्लिशीन आहा पळय ते ट्रान्सलेट धाकट्या बायबलार आसलें ते. ग्रीन बायबल नासलो तेजेर आसलें ते. आतां हेजेर न्हू दुसरे भाशेन आहा. न्यू पळय बायबल येयला तेजेर दुसरे भाशेन आहा. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड कोरिना. कितें म्हणटा देवान आमकां दिला न्हू आत्म्यो. कोणाक दिला म्हणटा कोणी दिला? देवान दिला आमकां. हांव तो आत्मो कसलो आत्मो दिला पळोवया आमकां. बिजूड करता तसलो न्हू भिरांत हाडटा तसलो न्हू मनशाची जानवराची भिरांत काळोखाची भिरांत आनी कसली भिरांत तसलो आत्मो देवान आमकां दिवंक ना. पूण देवाचो आत्मो आमकां गोटायेन भोगता. कसल्यान भोगता आमकां? धीर दिता घटाय दिता. कितें उलोवंक जाय कोणा कडेन कितें उलोवंक जाय आमकां धीर दिता. इवन काळोखान वचपाक आमकां धीर दिता. हो कसलो आत्मो? घोटायेन भोगता. काळोखान वचपाक बसून न्हू. हा लास्ट मंथ आमचे ऑनलायन जिबेचे देणे आसले. गिफ्ट ऑफ टंग आसली. एक दीस फास्ट केलो आनी दुसरे दिसा म्हाका कांयच कळना जालें. रातीक म्हाका गिफ्ट रातचेच आसलें. रातचें म्हणजे 24 hours आसले. रातचें म्हाका टॉयलेटाक आनी हांव भयणी गेलें आनी तेचो बाय टॉयलेट. आतां म्हाका काळोखाची भिरांत अशी दिसताली पयलीं वचनासली. हांवें म्हणलें देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिना घोटाय दिता म्हाका. हांव वयतालें एकलीच 2-3 पावणे 12 पावणे 4 म्हणजे चालूच कशें अशें म्हाका. पूण हांव कंप्लेन करूंक ना येतालें परत जिबेचे देणे यूज करतालें ऑनलायन ते. सो देव म्हणटा तुका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना काळोखाचो पासून घोटायेन भोगता तसलो आत्मो दिला. कसलो दिला आमकां आत्मो? घोटायेन भोगता तसलो. हे बियेक सांबाळून दवरपाक हे परत मेडिटेट करचें पडटा. आतां म्हाज्या भितर ती बी आसली भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना आनी म्हाका भिरांत येता काळोखाची. सो ती बी आतां राखण करपाक म्हाका ही बी परत ते देवाचें उतर उलोवचें पडलें आनी मेडिटेट करचें पडलें न्हू. तेन्नाच म्हाज्या भितर ती बी किल्लोली आनी म्हाका भिरांत येवंक ना. फुडें वाचचें सिस्टर. भावा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता. कितें करता ही बी जी आमकां घातलेली आसा देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. ती आमकां बी आमच्या भावा भयणीचो मोग करपाक घोटाय दिता. भाव भयणां उलयना आमचेची शेजाऱ्या उलयना.
कितें करता आमकां ही बी उलोवपाक घोडाय दिता न्हू. हा तूं आतां तुजे कडेन उलयना शेजाऱ्याचेर. तूं उलोवंक वयच्या पयलीं तुका कितली चिंतना तुजे बियेक कितली चिंतना येतली. हा तूं शेजाऱ्या कडेन उलोवंक वयतलें न्हू. आ चिंतना तुका पयलींचें सांगची ना. तुका धांवडीच जाल्या ती. तुका म्हणीत जाल्यार हे येयले हेका कितले कितें कितें म्हटलें. तुका जाय ती चिंतना फाटीं काडटली. तुजे बियेक चिंतनांनी पासून तुजे बियेक तूं उमटून काडटली. समजलें. देवान सांगला तुका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. एकामेकाचो मोग करता तसलो आत्मो दिला. भाव भयणांक बोगशिता तसलो भाव भयणांक मोगान भरता पळय तसलो आत्मो दिला. ती बी चोरच्याक स्टेप घेतानाच तुका जाय ती चिंतना येतली पयलींची. तूं कितें करतलें. स्टेप घेतलोय. ना 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 ना. हा जाय ती चिंतना येतली न्हू. म्हाज्या पांयाशी येयलें पळय. हा बी राखण करच्याक जाय ते सुकणी येता म्हणटा न्हू. पयले मातयेचेर बी पडली तेन्ना सुकणी असली सुकणी तरेतरेची सुकणी आमच्या जिवितान येतली बी राखण करच्याक. तुमी कितें करतले. घोट रावतले देवाच्या उतराक. आनी जेरमाया 1 चॅप्टरांत आहा 20 जाल्यार खबर ना. तूं तर भियाशी म्हणटा. तूं तर कित्याक भियाशी देव म्हणटा तुज्या काळजान आनीक भिरांत धाडटलो. जेरमायाक सांगता एका राजाशी वचोन देवाचें उतर दी म्हणून. जेरमाया भियाता तेन्ना सांगता तो तुका आनीक भिरांत धाडटलो. आनीक आमकां कितें जाय. आनीक भिरांत जाय काय भिरांती विणे जिवंक जाय. ही बियेक सांबाळूंक जाय आमी. हा भिरांती विणे जिवच्याक बियेक उदक घालचें पडटलें. उदक आमी खूब भाशेनी देवाचें उतर मेडिटेट करून देवाचें उतर दीस आनी रात उलोवन आर्गां दिवन हा बियेची राखण करूं येता आमी. जाता कोणाशी. वर्क इन प्रोग्रेस. आमी ट्राय करपाक जाय. जायना म्हणल्यार कांयच जावचें ना. म्हाका न्हू आमच्या स्कुलान एक सर आसलो. ड्रॉइंग शिकयतालो. आनी म्हाका ड्रॉइंग तितलें लायक जायना. म्हळ्यार बरें जायनासलें म्हणून हांव येत काडूंक वचनासलें. म्हाजे कडेन येतालो सदां. काड म्हणटालो. म्हाका जायना. ताका इंग्लीश मातशें तो इंग्लीश मिडियम इंग्लीश कोंकणी मातशें येतालें ताका. वॉट जायना जायना ट्राय ट्राय म्हणटालो म्हाका. जेन्ना हांवें जायना म्हटलें न्हू. वॉट जायना जायना करतालो तोंड बीन हें करून. ट्राय ट्राय म्हणटालो म्हाका सारको. ट्राय कर. आमकां देवाचें उतर एक अशें कितें कितें जावचें ना. पूण देव म्हणटा आमकां परत परत ट्राय कर ट्राय कर. ट्राय केल्यार आमी पास जायना. एग्जामीक आमी ट्राय केल्यार फर्स्ट टायम आमी फेल जाली. सेकेंड टायम आमी ट्राय करूंक जाय. मागीर आमी कितें आतां ट्राय करून बरी हार्ड ट्राय केली पास जाता न्हू. सो आमी ट्राय करूंक जाय. आमकां जावचें ना एकदांच आमच्या कोणें दुखयला तेजो मोग करपाक. जातलो एकदांच जाता. देवाचें म्हणटा उतर तुमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. आपणे तुमकां घटायेचो एकामेकाचो भाव भयणाचो मोग करता तसलो आत्मो दिलोलो आसा. मोग म्हटलो म्हणटकू कोणाकूच देवाचें उतर नासलेल्यांक विचारचें कितें सांगतली. तुका म्हणूंक कितें गो मोग कर म्हणून. तुका तूं जाणा कितले त्रास केला म्हाका ते. म्हणटा न्हू. पूण आमकां देवान तितूंतली वेंचून काडलेली आहा. पूण आमी म्हणपाक जायना हें उतर. आमच्यान जाता म्हणून. तुका कितें सांगू जाता ना. थँक्यू होली स्पिरीट. एक आमचो स्पिरिच्युअल फादर एक दीस एक टेस्टिमनी सांगतालो. कितें सांगतालो ना. एक भयण येयली म्हणटा. अशेंच रिट्रीट आसलो. 10 दिसाचो रिट्रीट आसलो. आनी तिचे प्रॉब्लम आसले. तिच्या जाग्यान तो जागो कोणी विकलोलो आनी बिल्डरान तिका तुज्या भितरसून वाट दी सांगलो जाग्यांचून. आनी ती खूब बेजार आसली सारकी. ती येयली आनी स्पिरिच्युअल ब्रदरीक सांगलें ताका जाणाय अशें अशें जालां. तेणें म्हणलें प्रेज द लॉर्ड.
ती मोगान बोलली प्रेज द लॉर्ड. तुका म्हणून कितें केला? तुजी प्रॉपर्टी वयता? म्हाजी प्रॉपर्टी वयता, तुका प्रेज द लॉर्ड म्हणपाक कितें? आमकां असले आन्सर मेळटले न्हू? मेळटले न्हू? तो ओगी रावलो आनी म्हणटा लास्ट 2 दीस आसतना आमी आमची प्रेज एंड वर्शीप आसतना आमी नाचता आमी बसता शीट. आनी आमी वयताले न्हू, हांव खंयसरूय न्हू भायल्या गांवांनी हिंडले न्हू मागड्यांक वचो न्ही, ते कितें म्हणटाले जाणा, गोंयकारांक कितें मातशें म्युजीक लायल्यार पुरो म्हणटाली. सोमती डान्स करता गोंयकारां पळय. हांव कितले सुवातेर गेले, बेंगलोर, बेळगांव, सगळ्याक हें उतर आयकलां हांवें. पूण जेन्ना कोळण्यांनी गोंयकारांक पळोवशी जाल्यार गोंयकारां चेर तापयता, ते काजाराक नाचता, देवाच्या राज्यान नाचना. काजाराक पळोवशी सगळीं नाचता, पळोवशी तूं खंय नाचता. पूण नाचपाचें, पूण हांव ते एगेन्स्ट ना. आमी देवाक नाचता तेन्ना कितें जाता तें. ही भयण भाव तिका भयणीक घेवन म्युजिकाचेर नाचूंक लागलो, खूब नाचलो, ती नाचली आनी ती गेली बरी खोशयेन गेली घरा कडेन. घरा कडेन वच जाल्यार तो बिल्डर येयलो आनी तिका सांगलें तूं जागो वचनाका, म्हाज्या जाग्यानसून तुका आपूण वाट दिता, तुजो जागो नाका आपणा. आनी नेक्स्ट टायम रिट्रीटाक गेली म्हणटा अशी म्हणटा धांवून येयली, आपणाक घट धरलें म्हणटा आपूण म्हणटा पडटलो आसलो इतले नेटान घडये, आपणाक खबर ना कितें जालें तें. आनी टेस्टिमोनी सांगली आपूण नाचून तर अशें प्रॉब्लम जालो, आपूण आनीक नाचतली आसली. नाचून जर आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जाता जाल्यार हांव आनीक नाचतली आसली. पयलीं 2 दीस नाचोंक ना न्हू ती. सो आमी आमचे बियेची कशी नाचून प्रेज एंड वर्शीप करून जायते भाशेनी आमी टायम आमी देवाक दिवंक शकता. पूण आमचे कडेन एक्सक्यूज मात दिवच्यो न्हू, आमी कितें टायम ना वयतली रोकडीच खंयसून तरी सुकणें व्हरतलें, टायमूच दिवचो ना. जिबेर कितें आसा? पदवी. आमचो एक भाव आसलो, तो म्हाका म्हणटालो आपणाक देवान 24 चड टायमींग दिला. हांव म्हणटाली ताका एक दीस विचारतलें हांव, तूं कित्याक म्हणटा 24 वरांच्या चड टायमींग आपणाक दिला? विचारूंक मेळोंक ना. पूण म्हाका दिसता तो लायफ एंड डेथ अंतांक न्हू, तेका लागून म्हणटालो आसता असो दिसता म्हाका. म्हणजे 24 वरांच्या चड आपणाक टायमींग दिला म्हणजे चड जालो न्हू मागीर टायमींग. जिबेर आमचे पदवी आसा न्हू, जें कितें आमी उलयता तेंच आमी घेतले आमच्या जिवितांत. जेन्ना टेस्टींग येता तेन्नाच कळटा ही बी खंयच्या जाग्याचेर पडल्या ती. टेस्टींग देवान सांगूंक ना, जेजून सांगूंक ना. कोण देवाचें उतर आयकून येता, कोण देवाचें उतर परगोडटा, कोण देवाच्या उतराची समजुणी घेता, तेका टेस्टींग येवचें ना म्हणून सांगूंक ना. देर वील बी ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन म्हणलां, हें आसतलींच, तायण्यो आसतल्योच. पूण एक म्हणटा तो, पूण कितें म्हणटा? आपूण म्हणजे देवाचें उतर तुमच्या सांगाताक आसतलें. तायण्यो आसतल्योच, पूण कितें आसतलें आमचे कडेन? देवाचें उतर. देवाचें उतर आसोंक जाय जाल्यार आमी टायम सादचो पडलो, शिकचें पडलें देवाचें उतर ना. तेन्नाच ही बी जी आमी आतां घातलेली आसा, कितले दीस आमी रावली? 5 दीस न्हू. 5 दीस आमी जायत्यो बियो घातलेल्यो आसा, तिचें आमी प्रोटेक्शन करतलीं जाल्यार आमकां जाय तो टायम दिवचो पडटलो देवाक आमच्या. देवाक टायम दिल्यार आमी कितें करूंक म्हणटले न्हू. देवाक टायम म्हणजे आमचें मेडिटेशन, देवाचें उतर घेवन आमी काम करूंक जाय, मेडिटेशन करूंक जाय. आमकां देव म्हणटा, जोसिया वानीत म्हणटा तुमकां तर कसलेय कामाक यश मेळोंक जाय, शांती मेळोंक जाय जाल्यार तुमी एकूच काम कर, तोंडार देवाचें उतर, हांगा मेडिटेट कर हें देवाचें उतर. तेन्नाच तुमचीं कामां शांती पावतली, तुमी सक्सेसफूल प्रॉस्परस जातले न्हू. आनी आमकां सगळ्यांक यश जायत न्हू. आमकां यश कशें तरी जाय,
टायम दिनासतना कोश्ट करिनासतना आमकां यश जायत न्हू सगळें. कोणाक यश नाका म्हणून आहा, सक्सेसफूल जालो नाका मनीस, आमकां नाका, पूण आमकां यश जाय. देवाचें उतर कितें? दीस आनी रात देवाचें उतर उतर उतर. हांगा कोण येयल्या ती म्हणटली ही सगळीं येता, फर्स्ट टायम येता तांकां दिसतलें कितें, ही सगळीं येता आनी देवाचें उतर शिकयत आसता न्हू. पूण तें गरजेचें. हें देवाचें उतर एक इम्पॉर्टन्स आमच्या जिवितान, एक गरज. एक भयण सांगताली हें देवाचें उतर इतलें इम्पॉर्टन्स. आमी ब्रेथ करता न्हू, स्वास करता न्हू, आनी नाजाल्यार आमी मरता. तशें म्हणटा तें ब्रिथिंगा भाशेन हें देवाचें उतर आमकां इतलें इम्पॉर्टन्स म्हणटा ती. डॉक्टर कोण सांगता ना, डॉक्टर ती प्रोफेशन तिचें डॉक्टर. डॉक्टरान सांगलें म्हणून म्हणजे डॉक्टर कितें उलयता उगलें हें मेडिसीन घे तें मेडिसीन घे तूं बरें जालें न्हू, हें वखद घे हें कर तें कर. पूण ती डॉक्टर सांगता इतलें देवाचें उतर इम्पॉर्टंट. जितलें तूं ब्रिथींग करता पळय तितलें एका एका सेकंदाक हें देवाचें उतर इम्पॉर्टन्स. पूण आमकां खबरूच नासली. पयलीं आमी कितें देवाचें उतर आमकांय कोणी म्हटलें न्हू कितें शीक देवाचें उतर. हांवूच सांगता म्हाका तो वायट बुकाचें एक प्रेयर पाठ कर म्हटल्यार हांवें कितलें गुणगुणल्या. एकूच मागणें उस्क्या खोतीचें बायहाट कर सांगलें म्हाका, हांव कितलीं गुणगुणल्या, कितलें कितें कितें म्हटलां हांवें. हांव कितल्या रिट्रीटान गेल्या, कितल्या मागण्यांक गेल्या, रात दीस मागण्यांक. कोणीच म्हाका सांगूंक ना बायहाट कर म्हणून. हो खंयसून येयलो काय हा, खरें हो खंयसून तरी येयलो. हांव इतल्या मागण्यांक कितें नांवांय घेतली आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगूंक ना हें उतर भायर कर, हें तुका उतर हें कर तें कर, कांयच ना. आनी हो बायहाट कर. आतां एक भिरांत कितें, हांव गेल्ली कित्याक म्हाजें कारण कितें आसलें. म्हाजे मामीचे भयणीचो 14 वर्साचो आसलो, ड्रग्स आनी सोरो पियेतालो. आतां हांवें टेस्टिमोनी आयकली थंय दवरता म्हणून. थंय तसल्या भुरग्यांक दवरता आनी तांकां बरें जावन ते भायर येता. आतां म्हाका हेका दवरपाक जाय न्हू. हांव जर तें बायहाट करिना आनी ताका म्हाका परत घेयना जाल्यार हो ही भिरांत. आनी म्हाका ताका सुटका मेळोंक जायी. कित्याक तो आवयच्या आपणाचे एकदां सरपळी पासून घेवन गेलो चोरून. तांकां पयशे जाय न्हू, मागीर कितें करतले. आनी जायतो आवयक त्रास करतालो. आनी तेजे फॅमिलींतले भुरगे हे आतां कजन बीन तेजे कितें कितें म्हणटाले म्हाका पासून फोनार ताका आमी मोडून दवरतले म्हणलें. म्हाका सांगूंक लागलो तेजो कजन एकलो, आनी पळय तुमी मोडून दवरशात तुमकां पोसपाक त्रास, आतां ताका सोडा. तूं पळयता मुगो, म्हाकाय धमकी घातलेली तो हें जायना जाल्यार. हांवें म्हटलें ओके, हांवें कांय म्हणूंक ना. ते कित्याक आमकां तसल्यो तायल्यो येतल्योच, पूण आमी ट्राय केलें. आतां हांवें बायहाट केलें कित्याक ताका थंय दवरूंक जाय न्हू, आनी म्हाका वचोंक जाय तिका घेवन आनी ताका सुटका मेळोंक जाय म्हणून बायहाट केलें. पूण बरें दिसलें आं बायहाट करून. म्हणजे जिवीत दुसरे भाशेन दिसलें देवाचें उतर बायहाट केलें. आनी मागीर थोड्या दिसांनी कितें केलें, 4 मागणी आहा न्हू ती आमी सकाळची वाचता न्हू, ती 4य मागणी वाचताय न्हू सगळीं. ती 4 वरां कितें करया, आमकां एक रिक्वेस्ट आसलो बेंगलोर. बेंगलोर आमी वयता रिक्वेस्ट. आतां कितें सांगलां तुमकां एकदां, बेंगलोर वयताना कितें वाटेक आतां कांय टायमपास ना न्हू बसीन, सगळो तर न्हिदतलें कितें आनी गजाली म्हणून कसल्यो करतलें. फ्रेंड आसलें, फ्रेंड म्हणलें आतां हो आनी ब्रदर न्हू केन्ना सांगूच कोण ना दुसऱ्या मागणें स्टार्ट कर म्हणून, बायहाट कर म्हणून. पयलींच करया चल. आनी तें पयलींच सेकंड मागणें आमी बायहाट केलें. मागीर थोड्या दिसांनी थर्ड फोर्थ केलें. आनी हो थोड्या दिसांनी पळयतात आमकां पयलींच सांगलेलें. थोड्या दिसांनी म्हणूंक लागलो कोणी 4 मागणी केल्या बायहाट. तांकां किचनान काम करून इवन ही खुर्ची उखलपाक ती 4 मागणी बायहाट जावंक जाय आसली. आनी ती बऱ्याक जाली. ती बऱ्याक. हांव कित्याक सांगता, हांव खूब जाग्यांचेर अशें म्हणजे चड अशें टीम मेंबर रावूंक ना, पूण आसली, पूण म्हाका रावूंक जावंक ना. कोणी कितें म्हटलें जाल्यार सोडून गेल्ली हांव. आनी ह्याच जाग्यार प्रॉब्लम येवंक ना म्हणून ना, प्रॉब्लम येयले तरी हांव स्टीक रावली. कित्याक जाणा म्हाज्या काळजान ती 4 मागणी म्हणजे कितल्यो प्रॉमिसीस देवाच्यो
असले उतरां समजलें. कोणी म्हणटा म्हाका खूब वर्स जालें न्हू तूं टीम मेंबर आसा ते कित्याक आसा ते देवाचें उतर भितर बोललेलें न्हू ते उतरां उद्देशी आसा. म्हाजे उसेची ना म्हाका रोखडोच राग येतालो आतां सॉरी राग येतालो. हांव दुसऱ्या म्हज्या फ्रेंडा वचून म्हणटा हांव उलयनासतना रावतालें. आतां तशें करूंक दिना. भितर आहा तो पयलीं जेम हाडचो ना बोक्सोना दिल्या शिवाय. उचामळ जाता सारकी. मातसो रात बसून कोणाचो धरलो जाल्यार उचामळ जाता भितर. तुमकां जायना मातसो कोणाचो राग येयल्यार भितरसून कितें जाता न्हू न्हिदोंक गेल्या वचून जेम पडना. म्हाजी मावशी सांगताली एक दीस म्हणटा आपणें ती तुजे सायडीक कोण फ्रेंडां रावता ताका कितें म्हटलें आनी आपूण म्हणटा जाणा आपणें तिरगेत म्हटल्यार आपणाक म्हणटा भितरल्यान कितें जाता न्हिदोंक गेल्यार न्हिदोंक पडना कांयच म्हणटा आपणाक जायना कितें करूंक तेंच कांय कळना उचामळ सगळी जाल्या. आपूण म्हणटा गेली एकदां सांज जालें म्हणटा आनी गेली म्हणटा ती तेचो पयलीं तिका बसलेली आसतना गेली आनी सॉरी आं गे तुका सकाळीं हांवें कितें कितें म्हटलें. अगो तेन्ना मग आपूण शांत जाली उचामळ जाली सगळी ती. समजता आमच्या भितर एक बी घातल्या किल्लो न्हू बरी बी वायट बी रावना रोखडीच भायर सरोंक सोदता. तुमकांय तशेंच जातालें. आतां ही बी घातल्या भिवंक जायना. देव सांगता आपूण तुमच्या वांगडा आसा न्हू. ही बी आमी सांबाळूंक जायी. आमी दुसरे फावरा येतकूच आमची बी कितली किल्लोल्या ती तोंडां वचून कळटली. हां एकूच इतर विचारल्यार कळटलें कशें आसाय गो तूं तेन्नाच कळटा बी खंयच्या जाग्यार पडल्या ती आनी झाडाक खंय फळां वरवीं झाडाक वळखोंक कळटा न्हू तेन्नाच आमकां कळटलें जेजूचो पाट लाव आमी कितले केल्या आनी देवाचें उतर कितलें किल्लोलां आमचेशी. आतां बी घातली म्हणून आमी घरा वचून सुशेगाद न्हिदया न्हू 4 दीस हांगा मातशें कितलें बसून टायर्ड जाल्या. आमी उडास वचूंक जाय. आमकां शेतकाऱ्याक जेन्ना बी घालता तेन्ना ताका झेम ना. शेतकाराक बी घातल्यार झेम आहा. आमी चिंतूंक जाय आमी बी ओंपलेले आसा हे बियेची राखण करपाक जाय म्हाका आनी म्हाका हे बी किल्लोवंक जाय म्हाज्या भितर बरे जमनीर. आयकलां बरे जमनीर कितें जाता तें 30, 60, 100 तें जावंक जाय म्हाका. तें जावंक जाय जाल्यार 3 बियांचो पयलीं टेस्टींग पास जावंक जाय नाका. पयली सुवातेर आमकां समजणी घेवंक जाय देवाच्या उतराची. समजणी कळना आमी कोणाक तरी देवाच्या उतरान बरयलें तांकां विचारूंक जाय हेजो अर्थ कितें हें कितें. तेज्या पेक्षा आमी पवित्र आत्म्याक विचारूंक जाय. पवित्र आत्मो आमचो टिचर हो शिकोवणदार ताका विचारूंक जाय हेचें मिनींग कितें. बी तर तुका राखण करतलें जाल्यार तुज्या पयलीं उतराचेर तुका समजणी आसूंक जायी. समजणी आनी ती समजणी आमकां बेस्ट टिचर आमचो पवित्र आत्मो. पयलीं बियेची आमकां समजणी ना म्हणून बी चोरली म्हणटा न्हू. आमी घरा कडेन गेले म्हणटकूच आमकां समजणी ना जाल्यार आमची बी चोरतली. खूब भाशेनी आमकां समजणी घेवं येता. समजणी येता. एक युट्यूबाचेर टेस्टिमनी आयकताली. तिचो घोव डिप्रेशन केस आसली आनी तिका कोणी सांगलें खंयच्या तरी गांवांत एक प्रवादी एक प्रिचर आसा एक देवाचो मनीस आसा मणयारी आसा तो तांकां सुटका दिता. सो ती गेली. तिका एक बी दिली कितें तुजो घोव सेट फ्री जाला. तुजो घोव ह्या दुयेंसांसून सुटका मेळिल्ली आसा. तिणी एकूच ती बी घेतली. ती बियेक तिका टेस्टींग ना तिजो घोवाची एक्शन अशी जाताली तशीच जाताली. आख्खे वाटेक ती म्हणटाली तूं सेट फ्री जालाय तूं सेट फ्री जाल्या तुका सुटका दिल्या तुका देवान सुटका दिल्या ह्या हितूनसून तुका सुटका दिल्या.
तिच्या सगळ्या मुखार तो आदल्यो कितें कितें आसा तितलेंय तो करतालो. तिका समजणी आसली न्हू हे देवाच्या उतराची. सेट फ्री केला म्हणजे जेजूच सेट फ्री करतलो म्हणून आनी कोणाच्यान जायना म्हणून तिका ती समजणी तिणी घेतलेली. म्हणून तिका ती बियेक सांबाळून दवरपाक हें जालें. ती घरा घेवन तिणें आपल्या भुरग्यांकूय तेंच सांगलें. कितें सांगलें? सो डॅडी सेट फ्री जाला, सो डॅडी बरो जाला, सो डॅडीक सुटका मेळलेली आसा. ही सगळीं उलयता उलयता सरावंडींग कितें जालें? ते बियेक फ्रूट लागले न्हू. 5 दिसांनी ताका उलो केलो तिणें घोवान आपले बायलेक नांवान. ती म्हणूंक लागली तूं म्हाका वखताय, तूं जालो सारको. भुरग्यांक आपयली, ही कोणी म्हाजी भुरगीं. भुरग्यांची नांवां सांगली. कितें जालें? हें न्हू बियेची समजणी मेवळी. हे बियेच्या उतराची समजणी. जर तिका उतराची समजणी नासली जाल्यार तुजो घोव सारको जातलो आसलो? ती तेच पळयतली आसली न्हू कितें सरावंडींग आहा तें. सो आमी हांगा कितें करता? समजणी दिता आनी ती आमी समजणी बरी तरेन घेवपाक जायी. आनी वचोन आमी ती समजणीन ह्या बियेची राखण करूंक जाय. आनी बायबल आमकां कितें सांगता? होसिया 4:6 होसिया 4:6 कितें सांगता? आमचे नास कित्याक जाला? सैतानाक लागून. ना आमी कितें करता? सैतानान हें केलें न्हू म्हाका मातशें नाडलें न्हू म्हणून हांव चुकली ना. कितें म्हणटा तुमी? म्हणिना डॉक्टरान हें सांगलें म्हणून म्हाजें नास जालो ना म्हणिना आमी. डॉक्टर आपल्या शिक्षणा प्रमाणे रिपोर्ट दिता. तेंचो गुन्यांव कांय ना, ते शिकल्या तेज्या प्रमाणे ते रिपोर्ट आमकां दिता. हें तुका जालां, तें तुका जालां तुमच्या शिक्षणा प्रमाणे. देव म्हणटा आमची कोणाकूच लागून, खंयच्याच मनशाक लागून आमचो नास सांगना न्हू. देवचाराक लागून नास सांगना, पूण देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमची नास जाला. समजता? हे उतराची समजणी ना म्हणून आमची नास जाला. आमचे सुटका जावंक ना. आमी सारलेली आसा, आमी हांगा थंय पडलेली आसा, आमी हेजेर तेजेर घालता. तूं जाणा हेज्या वांगडा काजार जाली आनी म्हाजे हांव काय बरें आसलें. आयकूंक ना. पूण देव म्हणटा तेज्या वांगडा काजार न्हू, तुका उतराची समजणी ना म्हणून तूं सारलेलें आसाय. तेज्या वांगडा काजार हेजेर तेजेर घालूं नाका. हादावान एवे जावं नाका. हादावान कितें केलें? आपणाची चूक मारून गेलें. म्हाका देवान सांगलेलें हांवें तुजें फुकट आयकलें म्हटलें. ना हिणें सांगला म्हणून हांवें केलां. ते म्हणटा तेणें सांगला म्हणून केलां. आमी आजुनी तेच एकामेकाचेर दुखलता. कित्याक? आमकां ह्या देवाच्या उतराची समजणी ना. ह्या देवाच्या उतराची समजणी ना आनी आमी थोडी समजणी घेवंक सोदिना. हे देवाच्या उतराची समजणी घेवंक सोदिना. पूण आमकां खबर ना आमचो नास जालोलो आसा. आमकां खबर ना आमी एक टायम जेजू येतकच आमी खंय पावतली ती. जेजू येवतलो न्हू आमकां व्हरपाक. आमचे कडेन कितें आसूंक जाय? इम्पॉर्टंट देवाचें उतर नासतना आमी देवाक मानलेली जायना न्हू. भावात कसो येता? देवाचें उतर आसल्यारूच आमचे कडेन आनी देवाचें उतरूच आसल्यार आमी देवाक मानलेली जातली. आनी ह्या उतराचीच आमी समजणी घेयना जाल्यार आमी जेजू वांगडा कशीं वयतलीं? आमी समजणी दिता त्या जाग्यार वचोंक जाय. देवाच्या उतराची समजणी दिता ती. आमकां जायतो लोक कितें कितें सांगतलो, थंय हें थंय तें जाता. सगळ्यांक प्लेसी आहा, सगळ्या जाग्याचेर हें जाता तें जाता, जाग्यांचेर जाता. जागे आसा. जेजून देवाचें उतर खंय परगटलें? बायबलान आतां सगळीं जाणा खंय परगटलें जेजून देवाचें उतर? दर्याचेर, दोंगराचेर, घरांनी. एकूच जागा आसली. सगळ्यांनी ती देवाच्या उतराची समजणी घेवपाक ती वयताली न्हू. वचना लोक
5,000चे दादलेच असले म्हणटा कितलो लोक आनी सगळ्याक चिटकायतालो जेजूक चिड्डायतालो कितलो लोक उपास जाणी लोक आसलो म्हणटा कित्याक हे देवाच्या उतराची समजणी घेवपाक हांगा रिट्रीटाक कोण लोक नासता पूण आनी खंय पयल्यान तुमी पाट्यांक बिटा चिक्काल लोक न्हू आमचे हांगा न्हू हांव एक एग्जाम्पल सांगता आतां सोलापूर बीन गेले न्हू आमकां एक रिक्वेस्ट आसलो हॉस्पिटलान तूं जाणा त्या हॉस्पिटलान कितलो लोक आसलो म्हणून एडमीट खूब बेडी आहा कितली एडमीट आसली दोगांच आमी कोणाक मेळोंक गेल्ली ती आनी एकली हांगा गेल्यार हॉस्पिटलां मातशें गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचात बेडी ना म्हणटा म्हाजे घोवाची भयण म्हणटा कितें अचें तिका सांगतालें थंयचो लोक देवा फाटल्यान धांवता आनी खरेंच न्हू इतलो लोक न्हू ही चिक्काल लोक थंयसर येता देवाचें उतर आयकुपाक तेंची फॅमिली तेंगे ती जमडीर बसता हे खुर्च्यो तांकां पावना हॉल पावना भायर उबें रावचें पडटा व्हडले रिट्रीट आसात धर ह्यो खुर्च्यो तांकां पावना सकयल अशी शेंदऱ्यो घालता नाजाल्यार बेश्टीत बसता हांवें चडशे फोटो धाडलेले खूब जाणांक पयले आसतले जेवणाक बिवणाक सारकी लायनी तेंच्यो 1 लायन 2 लायन 3 4 कितले 5-6 रोल उठता ते कितलो लोक पळया आनी ते म्हणटा कितें जाणा ते लोक देवाशी वयता म्हण दोतोरा कडेन लोक कमी हांगा कितें जालो म्हणटा दोतोरा कडेन लोक चड देवा कडेन लोक कित्याक उतराची समजणी ना जर आमकां कळलें 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणून आमी घराच पेकोणी घेवची नासली थंय म्हणून दोतोरागेर वचो नाका म्हणना हांव दोतोरागेर वचोंक जाय पूण आमी देवाच्या उतराक पयलीं फोकस दिवंक जाय डॉक्टराच्या उतरा परस देवाच्या उतराक आमी मेडिटेट करूंक जाय समजलें हा अब्राहम कितें करतालो अब्राहमाक जाणान तुमी कितें सांगलें तें चेडो आमी थंयसर आयकलेलें 100 वर्साचे पिरायेर ताका भुरगे जाले हा भुरगे जाले देवान ताका कितें सांगलें तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना कितें सांगलें त्याच भुरग्याक आपणाक सॅक्रिफायस कर भेटोवणी भेटय आमी त्या जाग्यार आसल्यार कितें करतली आसली हें देव उलयना म्हाज्याशी म्हाजे कडेन देव उलयना कित्याक देवानूच म्हाका भुरगे दिला आनी देवूच सांगतालो म्हाका सॅक्रिफायस कर म्हणून पण अब्राहम म्हणून भावार्थाचो बापूय आसलो देव कितें सांगता न्हू दोळे धांपून आयकतालो जाणान तुमी न्हू ताका कोणी पिसो रातची नक्षत्रां मेघ म्हूण सांगलें मेस्ता रेवेज मेस्ता दिसाची हा म्हणजे तो कितलो भावार्थी पळय कितलो देवाचे उतराक देवाक कितलो मान दितालो तो आतां भुरग्याक तेणी मार म्हटलें आपणाकशी आपणाक सॅक्रिफायस कर म्हणून ना म्हटला तेणी हा ना म्हणूंक ना न्हू म्हणून आपणाचे बायलेक बसून सांगूंक ना कित्याक तेणी सांगूंक ना आपले बायलेक कोणाक दुसऱ्यांक कित्याक सांगूंक ना तेणी आनी देवाक कित्याक ना म्हणूंक ना तेणी देवा कडेन भासाभास कित्याक करूंक ना तूं म्हाका इतल्या वर्साचे भुरगे दिले आनी तूं म्हाका मागताय कित्याक म्हणूंक ना कशें दिसता ताका भावात कितें आसूंक जाय आमकां भावात आसूंक जाय पूण देवाच्या उतराचेर ताका भावात खंयच्या उतराचेर ताका भावात आसलो तुजी सोस हांव ह्या भुरग्या वरवीं हांव तुका जायत्या राष्ट्राचो बापूय करतलो हेजे वचूनच इजाका वचूनच आपूण तुका बापूय करतलो खूब राष्ट्राचो हे तो हांगा मेडिटेट करतालो हांगा तो मेडिटेट ताका लागून ताका कोणाक सांगपाची गरज ना जाली देव कितें सांगता तें ताका आयकोंक जालें तेणी उठलो सकाळ फुडें आपले सैनीक आसले तेजे वावराडे सेवक आसले तांकां सांगलें आपणाक यो वेदी करपाक ताका लांकडां बांदली तेणी सगळें केलें न्हू पूण तेजी कितें मोती नासलें हांगा हांव ह्याच भुरग्या वरवीं खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो जरी भुरगो मेलो पासून हांव ह्या भुरग्याचो खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो
ह्या भुरग्या वरसून तो म्हाजी स्वतन वाडटली. हो तो मॅडिटेट करतालो. ताका ती वाटेर वचपाक न्हू 3 दीस तो वाटेर गेलो. एकूच मॅडिटेट केलो तेणी. ते सॅक्रिफायस करपाक तेजे मोतीन ना, पूण तो देवाचे उतरूच मॅडिटेट करतालो. म्हणून तेणी सैनिकाक बसून सांगूंक ना. सैनिकाक तेणी कितें सांगलें, 3 राती ताका चलोन जाल्या उपरांत आमी परते येतले. एक्चुली आमी म्हणपाचें तेणी कितें म्हणूंक जाय आसलें तेणी, हांव परतो येतलो. पूण तो जाणासलो देवाक तो सारको वळखतालो. ताका भावार्थ आसलो म्हणटा देवाच्या उतराचेर, की देवान ताका सांगलां न्हू तुका आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय करतलो ह्या भुरग्याचो. ताका हेतून तो आमी वाचलेले दिसा रोमन्स 4:20 कितें म्हणटा, म्हाका खात्री आसा म्हणटा तो, देव आपल्या उतर घडून हाडटलो म्हाज्या जिवितान म्हणून म्हाका खात्री आसा. ताका खात्री आसली, सारको कॉन्फिडन्स आसलो. ताका लागून तो बोल्डनेसान एकलोच बायलेक बसून सांगिनासतना, ते सर्वंटांक बसून सांगिना तो आपूण आमी दोगूय परते येतले. आमी म्हणजे दोगूय परते येतले. एक्चुली तो एकलोच येवंक जाय आसलो देवान सांगलेले भासवणे प्रमाणे न्हू. देवान ताका सांगलेले भासवणे, देवान ताका सांगलेले पळय की तूं सॅक्रिफायस करचें. आनी तो आतां सगळी तयारी करून गेला. तेणी आतां हांगा कितें सांगूंक जाय आसलें, बेची राखण कितली करची पडटा न्हू. बेची राखण न्हू. बेची राखण कशी करूंक जाय ती पळयता. अब्रामाचें एग्जाम्पल घे. आतां वयताना दिसपटे जिवितान तुमचे अब्रामाचें एग्जाम्पल घे. एक टेस्ट येतली, एक परीक्षा जातली, एक हे सुवातीचे जी सुवात मातयेचे बी पडटले. कसली मातयेर बी पडटा तेन्ना अब्रामाचो उडास करा. ताका कितले टेस्टींग येयले आनी तो कसो ते बियेक घोट धरून रावलो आनी ताच्या जिवितान कितें जालें तें. आमी म्हणटकूच तो आमीच येयलो न्हू. एकलोच येयलो परत ना न्हू. एकलो परत येयलो तो मागीर तेच जाता. मागीर कितें जालें, तो सगळें देवान जे ताका सांगलेलें वेदी कर सगळें दायटा तो. आनी तो चेडो कितें विचारता, मेंढरो खंय आहा तर, तूं सॅक्रिफायस दिवंक येयलाय तो चेडो ताका विचारता. तो कितें सांगता काय चेड्या, तूं मेंढरो रे, तुका आतां हेजें सॅक्रिफायस करूंक जावो म्हणटा तो. आतां जर आमी आतां तुमी आनी हांव जर आसली जाल्यार देवाक कितें त्या चेड्याक कितें सांगतली आसली, बाबा तुका तरी सॅक्रिफायस करूंक येयला न्हू. कित्याक आमकां त्या उतराची समजोडी ना. देवाच्या उतराचेर आमकां कॉन्फिडन्स ना, खात्री ना. आमकां देवान जें कितें बरयलां, देवान आमकां भासवणी दिल्या त्या उतराचेर आमकां कॉन्फिडन्स ना, खात्री ना. कित्याक आमकां देवाच्या उतराची समजोणी ना. ताका खबर आसली देवाच्या उतराची, ताका समजोणी बरी आसली अब्रामा. समजता. मागीर कितें जाता, तो कितें म्हणटा, अब्रामान कितें म्हणटा, तूं सॅक्रिफाय तुका दिवचो पडटलो मेंढरो. गॉड वील प्रोवायड म्हणटा तो. देव तुका देव दितलो आपणा मेंढरो सॅक्रिफायस करपाक. आमचे कितले आमी चुकता. कित्याक आमी कंटिन्यू ना देवा वांगडा, आमचें रिलेशन ना तेच्या उतरां सांगता म्हणून आमी चुकता. चुकून आमी सांडल्या आमी न्हू. कित्याक आमी सांडल्या, आमचें कंटिन्युएशन ना, आमचें रिलेशन ना. आमी रिलेशन तो आसल्यार देवाक वळखतली आसली तेच्या उतरान. मागीर देव दिना ताका मेंढरो. तेणी चेड्याक आपणाचे अहो वासून घातलो, सारको एक्शन केली. देवान पळय सांगलां तितले तेणी कितें, कित्याक ताका देवाचेर इतलो भावार्थ आसा, तेच्या उतराचेर ताका इतलो भावार्थ आसलो. ताका न्हिदयलो. बायबल सांगता न्हू, इतलें तेणी सगळें केलें. मारूंक वयतानाच देवान ताका उलो केलो, अब्राहम हो मेंढरो आहा. आनी तो चेड्याक वाचूंक शकलो. आमी आमचे अशें न्हू, देवाच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरिनासतना आमी आमचे कितल्यो मिलाग्री वगडायल्या न्हू. दिसना तुमकां? म्हाका दिसता हांवें देवाच्या उतराक म्हणजे हे बियेक गोट धरिनासतना कितले फ्रूट, कितले वेस्ट केलेले आसा. टायम कितलो वेस्ट केला, कितले मारलेले आसा.
अब्रामा भाशेन विस्वासी आमी रावोंक ना. रावल्या बियेक आमी राखण केल्या. जायते टेस्टींग आमकां येता. आमी टेस्टिंगाचेर फक्त पास जावंक जाय. आनी पास जाल्यार आमकां देवाचें उतर जाय. देवाच्या उतराची पयली समजोणी जाय. कितें जाय आमकां? समजोणी जायी. आनी ती समजोणी घेतली जाल्यार पवित्र आत्म्याचो आदार आनी जे सुवातेर देवाच्या उतराचे सारके मोडणी जाता ते सुवातेर हो युट्यूबाचेर कोण देवाचें उतर सारकें समजयता तितून कंटिन्यू रावंक जाय. जायती टिचिंगां आसा. हांव वायट म्हणिना. जायते टिचींग आसा. जायते युट्यूबाचेर येता. पूण आमकां सारकी देवाच्या उतराचेर कोण समजोणी दिता तितून आमी कंटिन्यू रावपाक जाय. कित्याक हे देवाच्या उतराचे समजोणी वरवींच आमी हे बियेची राखण करूं शकता. देव आमकां ते कितें सांगता भासावणी ती राखण करची लागता तुका ह्या देवाच्या उतरान कंटिन्यू जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी हे सांगता. म्हाका एक दीस अशें जालें, हांवें शेअर केलें आसतली. एके सुवातेर हांव प्रीच करतना म्हाका न्हू उबें रावपाक जायनासलें. म्हाका पयलीं त्रास जाताले. पयलींच म्हाका जायनासलें प्रीच बीन करपाक. पूण प्रिचिंगाक हांव ना म्हणिनासली. हांव येताली. आनी तेच दिसा न्हू आमी ते सुवातेर आमी एवरी वीक वयता ते सुवातेर. ते सुवातेर आमी पयलींच सांगलेलें हांव बेगीन आमी ते दिसा बेगीन घरा वयतलीं. आनी म्हाका प्रिचींग करतना जाता म्हाका उबें रावंक जायना. उबें रावपाक जायना आनी कंटिन्यू देवाच्या उतराचे स्क्रिप्चर येता थांबोंक जायना. आनी हांवें पिटफुटां तेजेर उबी रावली अशें पेज घालून आनी हांवें प्रीच केलें. प्रीच करून म्हाका तें काबार जालें. जेवण जेवंक जायना. तशेंच हांव जेयली बसली खुर्चेर आनी हांवें कांय करूंक ना. म्हाका एका वाटेन तकलेन कितें जाता पांयांनी कितें जाता म्हाका कांयच कळना. पूण म्हाजो फोकस कितें आसलो 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. हांगा फक्त न्हू जेजूच्या गायांनीच हांव बरी जाल्या. आर्गा तुका जेजूच्या गायांनीच हांव बरी जाल्या. आनी हांव गाडयेन बसली. हांव गाडी येताली आमकां व्हरपाक आनी हाडपाक. गाडयेन बसली आनी ती भंय नासली. म्हाका एका वाटेन आवाज येता तिका सांग तुका हॉस्पिटलान व्हर डायरेक्ट. तिका सांग तुका हॉस्पिटलान गाडयेर व्हर. आनी हांव सांगिना. हांव फक्त आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनीच हांव बरी जाली. आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनीच हांव बरी जाली अशें म्हटलें. आनी आमची गाडी आमी अर्द्याक दवरताली. अर्द्याक आमी गाडी दवरताली. हांवें भयणीक सांगलें पळय हांव चड बरी आसा आनी म्हाजी गाडी जेजू चलयता तूं कांय भिवो नाका. हेका सांगलें तूं कांयच भिवो नाका म्हाजी गाडी जेजू चलयता. कित्याक तिची गाडी थंय दवरली अर्द्याक हांवें तिच्या घोवाक म्हाज्या भावाक परत येवन ती व्हरची पडटली. हॉस्पिटलान गेल्यार ती गाडी हांगा उरतली. सगळें चिंतलें. हांवें म्हणलें जेजू तूं म्हाज्या भितर आहा आनी तूं गाडी चलयता तुका आर्गां दिता. आनी एकदां आमी पावली गाडी पार्क केली आनी हांव न्हिदली. आनी म्हाका 4 तरी फॅन लायले आनी हांव न्हिदली. सांडली ते दिसा डॉक्टर ब्लेस आसता न्हू. डॉक्टरागेर वचोंक ना. जेजूच्या गायांनीच तें म्हणपाक लागली. मेडिटेट फक्त तेंच. दुसरे दिसा थंयसर लागीं आहा जरी म्हणल्यार दुरागेर येया तो पयलो सांजचो. ओके म्हणलें सांजची या. आतां सांजची यो जाल्यार तेजो घोव ना व्हरपाक आमकां. आनी म्हाकाच गाडी एक्टिवा म्हणून ती आदली जोर आहा. आतां कितें करतली जेजू तूं चलयता आनी ती खूब वाटूच म्हाका चलोवंक जावची ना. हें म्हाका शुवर हांव जाणा ती म्हाका वाट चलोवंक जावची ना म्हणून. आतां म्हाका गाडीच घेवन वचोंक जाय. हांवें म्हणलें जेजू तूं गाडी चलयता आनी आमी गेली गाडी घेवन. गाडी घेवन तेजे कडेन सोयऱ्यांक गावलें. ते मागीर कितें जालां तेका तुजे भयणीक. तेणें सांगलें म्हाजी भयण कितें जालें तेका. कांय ना तें बरें आहा म्हणलें. आनी आमी चॅक करता ते म्हणलें गाडी चलयतले ते हांव तुमकां पायता. ते म्हणलें ना आतां चलयतले गाडी नाका. हांवें सांगलें नाका म्हणून गाडी चलोवंक हांव चलयतां. म्हाका पयल्यारूच कळटालें हांव गाडी चलयतलें काय कितें ती. म्हजो फोकस कितें आसलो हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या. कितेंय जावं हांव जेजूच्या गायांनी बरी जालें. डॉक्टर म्हाका कितें सांग हांवें म्हणलें जेजू दोतोर न्हू तूं तेज्या तोंडान सुलयता म्हाका कितें जालें. आनी जेजू म्हाका न्हू चड टॅबलेटां नाका ती इतली टॅबलेटां हांव घेवपाक ना. म्हाका कितें दीत जाल्यार 2 नाल्यार 1 टॅबलेट. हें उलयलें आनी तूं म्हाका तेज्या तोंडानसून सांगता. तेणें म्हाका सांगलें
आनी रिपोर्ट करया तें सगळें तें डॉक्टराक रिपोर्टाचेर कळटा न्हू आनी आमकां पयलीं रिपोर्ट दिलोलो आसा हांव म्हाजो रिपोर्ट घेवन गेल्ली वांगडा कसलो रिपोर्ट तो हां कसलो रिपोर्ट तो हां रिपोर्ट कसलो दिलो म्हाका न्हिदल्या ती म्हणा हालेलुया आन्सर बरो येना म्हणून म्हणलें म्हणया सो कसलो रिपोर्ट दिल्लो जेजूच्या घायांनी हांव बरी जाल्या तो रिपोर्ट घेवन हांव हें केलें आनी तेणी म्हटलें न्हू म्हाका तें गाडी चलोवंक जावचें ना आनी गाडी पळय जाल्यार हांवें भितर घातलेली कोणी तें काडूंक जावनाका ती व्हरोनाका तुमकां सांगूंक ना आदले एक्टिवा जोड म्हणून तेणी म्हाका पळयलें हेजे कडेन गाडी चलोवंक जावचें ना म्हणून आनी तो कडून मेळ्ळें मातशें गाडी निकाल के देना म्हटलें तेणें गाडी घालून दिली हांव बसली गाडी चलयत ताका बसयल्यान घेवन गेली ते पळयत रावलें कित्याक हांव जाणा म्हाज्या भितर कोण आहा तो न्हू तो गाडी चलयतालो हांव म्हाका खबर नासलें हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या म्हणून आनी ते दिसा कोण ना म्हाका व्हरपाक म्हाकाच वयचें पडलें न्हू कित्याक आनी हांव म्हाजें कितें म्हणटा आमी बिलीव जर देवाच्या उतराचेर करता जाल्यार आमचें एक्शन जावंक जाय न्हू बिलीव म्हणजे कितें सत मानप म्हणजे कितें सत मानप म्हणजे बिलीव म्हणजे सत मानप डेफिनेटली एक्शन कॉरस्पॉन्डंट टू द मॅसेज वीच आय से एक्शन जावंक जाय न्हू आतां हांव जर म्हणटा जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या जाल्यार हांव सांगता म्हाका मातसो व्हर रे दुरागेर म्हाका मातशें हातीक धरून व्हर म्हाका मातशें थंय वचोंक जाय यो म्हाज्या वांगडा हां तर एक्शन आहा तेका ही बी राखतले जाल्यार एक्शन जाय आं आतां बी तो बऱ्या जाग्यार पडले बस तेका एक्शन जाय बियेक एक्शन गरज आतां बी बेश्टीत बऱ्या जाग्यार एक्शन ना बी आहा बरी एक्शन जायी आतां म्हाका पासून ती एक्शन जाय आसली दुसऱ्याक वचून एका तेका फोकस कोत्ता काय म्हणून ना हांव गाडी स्टार्ट मारली आनी गेली डॉक्टर रिपोर्ट म्हाका भरपूर मेळ्ळो बरो मेळोंक ना डॉक्टर रिपोर्ट हां पूण म्हाका ऑलरेडी जेजून रिपोर्ट दिल्लो त्या रिपोर्टाचेर हांव मॅडिटेट करताली डॉक्टरान जरी सांगलें हांगा जेजूच्या गायांनी हांवें हें करूंक ना डॉक्टरा कडेन गेलें हांव तुमकां सांगता डॉक्टरा कडेन मॅडिसिनूय घेतला हांवें ना न्हू मॅडिसीन घेतला डॉक्टरा कडेन गेल्या पूण हांगा कितें आसलें हाब्रामा भाशेन देवाचो रिपोर्ट आसलो जेजू तुज्या गायांनीच हांव बरी जाल्या म्हाका कांयच जावचें ना हांव खंयच्याच सिकनेसान एक्सिडंटान मरची ना देवान म्हाका लांब आंका पासत नातरां पोंटुरां पळोवपाक मागलेलें आसा तेचें उतर परगटू आनी हांव सॅटिस्फाय लायफ जियेतली जाल्यार हांव सारकी दादोशी लायफ जियेतली म्हाका जेन्ना वाज येता तेन्ना म्हाका देवाक सांगतलें हांव म्हाका व्हर म्हणून इतलें लायफ हांव जियेतली हे देवान म्हाका मागलेलें आसा हांव उलयतालें म्हाजे कडेन तर एका फाट रिपोर्ट दितालो पूण म्हाजो फोकस काय आसलो आनी हांवें एक कोण तरी ब्रदर शिकयतालो यूथ रिट्रीटार डू नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम बट फोकस ऑन युअर असायनमेंट तुज्या कार्याचेर तुजो फोकस दवर तुजें कार्य कितें प्रॉब्लमाचेर फोकस दवरूं नाका आमचो खेजेर चड फोकस आसता प्रॉब्लमाचेर देव म्हणटा प्रॉब्लमाचेर फोकस दवरूं नाका फोकस दवर कार्य तुजें कितें असायनमेंट तुका कितें दिला तुका कार्य कितें दिला देवान कितें दिला हां कितें कार्य दिला आनी पळोवया 1 Corinthians 9:16 पळय थोड्यांक म्हणटलें म्हाका ना म्हणजे ओके पूण देव आमकां हे सगळ्यांक कोण वाचता तांकां सांगता कोण भावात दोत्ता तांकां सांगता हे कार्य आमचे प्रॉब्लेम आमकां आसतलेच प्रॉब्लेम ना म्हणून हांगा संवसारान देव म्हणटा त्या प्रॉब्लेमाचेर फोकस दवरूं नाका तुज्या असायनमेंट तुजें कार्य कितें आसा तेजेर फोकस दवर अब्रामान खेजेर फोकस दवरलो कार्याचेर काय प्रॉब्लेमाचेर चेड्याक सॅक्रिफायस करूंक जाय तेजेर दवरलें तेणी कसो सॅक्रिफायस करतलो कितें तेणी त्या प्रॉब्लेमाचेर फोकस दवरूंक ना तेणी फोकस दवरलो कार्य कितें आसलें तेजें हे चेड्या वरसून आपूण
खूप राष्ट्राचो बापूय जालो. तशेंच आमच्याय जिवितान प्रॉब्लेम आसतलेच. आमचे फोकस खंय आसतलो? हे देवाच्या उतराचेर. आनी हे देवाचें उतर फुडें कशी व्हरतली? ह्या भाव भयणांक कशी साल्वार करतली? हे देवाच्या उतरान हेजेर फोकस आसतलो आमचो काय प्रॉब्लेमाचेर? हे भयणीक हांव सांगूं शकना देवाचें उतर, ही भयण म्हाजी आयकचें ना. आमचें कार्य कितें आसा? हे भयणीक हांव बोगसूं शकना, हे भाव बोगसूं शकना. आमचो कार्य कितें आसा? एकामेकांक बोगसोवपाचो. पूण आमचो फोकस कोणाचेर आसा? हांव बोगसोन दिवची ना. प्रॉब्लेमाचेर फोकस धरूं नाका म्हणटा. कार्य एसायनमेंटाचेर तुज्या फोकस, तुजे बीएक प्रोटेक्ट करपाचो फोकस धर तूं. प्रॉब्लेम आसतलेच. वाच सिस्टर. शुभवर्तमान शुभवर्तमान पोरगोटचें पोरगोड पळय. काम म्हळ्यार काम म्हटल्यार म्हाका व्हडविकेचें व्हडविकेचें न्हू. हे शुभवर्तमान, हे देवाचें उतर पोरगोडपाचें. म्हाका एक व्हडविकायचें न्हू. हांव देवाचें उतर पोरगोडटा, हांव देवाचें उतर पोरगोडटा, हांव न्हू. हे व्हडविकायचें न्हू म्हणटा. पूण व्हडविकेचें कारण न्हय. कारण न्हय म्हणटा. हे व्हडविकाय करपाचें, वडाय मारपाचें कारण न्हू. तें देवान मोजेर घातलो एक कायदो. तें हांवें पोरगोट करिना जाल्यार मोचें खोटा. कितें म्हणटा? हे देवाचें उतर पोरगोडपाचें जोन एकल्याचो कायदो न्हू, सगळ्यांचो कायदो न्हू. हे कार्य आमचें. पूण आमचो फोकस कितेर आसता? एक कार्याचेर आसता. आमचो फोकस कितेर आसता? प्रॉब्लेम. चिराप, एके वाटेन चिराप अशें वायट जातलें. तूं जर देवाचें उतर पोरगोटी ना जाल्यार वायट जातलें. आतां देवाचें उतर पोरगोटूंक फक्त स्टेजीरूच रावन पोरगोटपाचें, मायक घेवन पोरगोटपाचें ना. आमी खूब भाशेन हें देवाचें उतर पोरगोटू शकता. खूब भाशेन देवाचें उतर पोरगोटू शकता. एक्शनीन आमी दुसऱ्यांक आदार दिवं शकता. देवाचें उतर तूं गाडी जाल्यार ताका व्हरोन दुसऱ्या गांवांनी व्हरोन देवाचें उतर पोरगोटूंक ताका आदार करूं येता. तुज्या शेजाऱ्याक देवाचें उतर तुजे कडेन जायना, कोणाक हाडून देवाचें उतर दिवं शकता शिकोवणदारां. खूब भाशेनी आमी देवाचें उतर हें काम फुडें व्हर शकता. जायना? हें कार्य आमचें. पूण आमचो फोकस खंय आसता? कार्याचेर आसता, प्रॉब्लेमाचेर. आनी जेजू म्हणटा तुज्या कार्याचेर फोकस धर, प्रॉब्लेमाचेर धरूं नाका. एके वाटेन म्हणटा तो सर्गीचेर आस पयलीं, तुजे प्रॉब्लेम जे कितें आहा ते आपुणूच सॉल्व जातले. पूण आमच्या प्रॉब्लेमाचेर आमी धांवता फाटल्यान, कार्य आमी सोडून दिता. अब्रामाचें कार्य आसलें फक्त देवाचें पुताक, तेज्या पुताक सांबाळून दवरूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे तेजें कार्य आसलो. तो फाटीं सरोंक ना तें कार्य. त्या एसायनमेंटाक तो फाटीं पळोवंक ना, त्या प्रॉब्लेमाक तेणें पळोवंक ना. पूण आमी आमचो सगळो फोकस आमच्या प्रॉब्लेमाचेर आसता. हांव बरी जातली तेन्नाच देवाचें उतर पोरगोटतली. एक भयण सांगताली प्रिचिंगाक, एकल्याक विचारलें म्हणटा देवाचें उतर पोरगोटी जाय तूं? आपणाचें काजार जावन मागीर आपूण देवाचें उतर पोरगोटतली. काजार जावन कितें जालें? भुरगीं जालीं. भुरग्यांचें शिकप जावन मागीर हांव देवाचें उतर पोरगोटतली. भुरगीं शिकलीं, काजार जालीं, आनी भुरग्याचें काजार जावन देवाचें उतर पोरगोटलें. काजार जालें, भुरग्यांक भुरगीं जालीं, आतां भुरग्यांचें बेबी सिटींग करूंक जाय. देवाचें उतर पोरगोटलें. अशें आमचें प्रॉब्लेम. ताका लागून देव म्हणटा डू नॉट फोकस ऑन युअर प्रॉब्लेम, फोकस ऑन युअर असायनमेंट. तुज्या कार्याचेर लक्ष दी. तुजें कार्य कितें? तुजें उतर सांबाळपाचें. ही बी सांबाळपाचें. ही बी एका बरे जमणेर घालपाची आनी बरें पीक दिवपाचें. हें कार्य न्हू आमचें. चवथे बियेचेर आमी घरा गेल्या उपरांत आमकां जाय ते हे बियेचेर आमी काल शिकल्यात ते प्रमाणे जातलेंच जावचें ना. हे टेस्टींग येवचें ना. डायरेक्ट आमी बरे बियेचेर पावची ना. दुसरे बियेर आमी कशी पावतली? आमकां रोखडोच राग येना.
रागान बी खंय पडटली आ खडपी गावन म्हणजे कितें कांयच गोट केला हांव बक्षीच ना तेका मेरिटेटाक सून येयल्या सारकें पवित्र जावन येयला म्हाका दिसता ही सिस्टरूच जावपाची आसा हो हा कितें जालें राग येयलो ना सिस्टर म्हणटाय म्हाका जायती उतरां उलयलेली आसा कोण कावन्सिलींग कोण कुमसार करता तूं कोणा कडेन उलयल्याच पुरो बी कुमसार करता आतां आमकां खबरूच ना कुमसार कोण करता हा आमी कितें रावताले कित्याक अंडरस्टँडींग ना न्हू समजोणी ना म्हणून कितें कितें म्हणटा हांव खंयसरी वचो म्हाजें कितें आसतालें कोण मेवळी न्हू तेज्या वांगडा देवाचें उतर उलयच राव नाल्यार तुजी म्हाजी घोवाकी सांग लोक पळयतलो कितें म्हणटालो हें बडबडटा हें चिवर सिस्टर जावंक वयतलें दिसता पण त्यो भियेची राखण करची पडटा आमकां असलीं उतरां येतलींच हाडन राग येतलोच त्या रागान पातक करूं नाका म्हूण सांगलां न्हू काल वाचतालें न्हू राग येतलोच पूण रागान पातक करूं नाका म्हणजे तुजें तोंड उगडूं नाका एका वाटेन समजता आमकां राग येतलोच पूण रागान पातक करूं नाका म्हणजे तोंड उगडूं नाका पातक म्हणजे वायट उतर तुज्या तोंडासून भायर काडूं नाका देवाच्या उतराच्या आड म्हणजे एक पातक पातक म्हणजे कितें एक वायट फोसूय आनी तुज्या देवाच्या उतराच्या आड तूं उलयता तेका पातक म्हणटा कित्याक पातक केन्ना रिगलें आ सुरवातेक पातक केन्ना दिसलें जेन्ना हादवान आनी एवेन देवाच्या आड केलें तेन्नाच पातक केलें उठलें न्हू देवाच्या उतराचें आयकोंक ना म्हणून न्हू आमी पातक म्हणजे कितें देवाच्या उतराच्या आड आमी कितें करता तेन्नाच पातक हें केलें न्हू आदावान एवेन देवान सांगलेलें झाडाचें फळ खावं नाका आनी तें झाडाचें फळ खाल्लें तेन्नाच पातक रिगलें म्हणटा न्हू संवसारान तशेंच देव आमकां कितें सांगता तें आमी करिना तेन्ना आमच्या जिवितांत पातक रिगता तेका लागून देव म्हणटा राग येतलोच पूण रागान पातक करूं नाका देवाच्या उतराच्या आड उलोवं नाका ना तर आमी कितें करतलीं कांय जाण आमच्या सैतानाक रीग दितलीं रावपाक समजलें राग येयलो म्हणटूक आमच्या बियाची राखण जातली दुसरे हेजेर पडटली बी खडपाचेर पडटली बी आनी कितें जातलें मोलां येतलीं मागीर हा वाडटले बरे जमनीर पावोंक पावतले ना तेका लागून आमकां तो म्हणटा राग येवंक दिवं नाका नाल्यार ती बी रागान तुज्या चेपतली भितर वयर चोरची ना हें जातली मून येवचें ना हा तिसरी बी कितें सांगता संवसाराच्यो दास्ती संवसाराचे हुस्के केज हुस्के ना आमकां गेले म्हणटूक आतां मागण्यांसून येयल्या घरान कांय ना इतले दीस नासले तर कितें करया पावस पडटा हा हुस्के न्हू हे संवसाराचे हे म्हाज्या भुरग्यांचें कितें जातलें पावसान हें भरूंक गावोंक ना तें भरून गावोंक जावं हुस्के न्हू कितें म्हणटा असले हुस्के आमकां येवचे ना फुडें कितें जातलें पावसान आतां खंय वयतले आमी पावता घर हा हो हुस्को एक टेस्टिमनी बॉम्बे खंय एक घर आसलें व्हड आनी पळोवतालें ती प्रेयर सर्विसीक गेली खंय आनी ती गेली आनी ते पळोवता तेजे कडेन उलयली खंय कितें जालें म्हण जाणा तुमी बंद जालें एक भाव टेस्टिमनी सांगतालो दुसरो भाव आयकतालो एक दीस खंय ते वाटेन वयतालो तेच्या भावाक आतां दुबाव खरेंच कितें तें पळोवपाक फस्टूच आसलो तो म्हणटा खंय कितें जाणा एक्सायटेड सारको थंय पावली न्हू या थिंगेर आमी विजीट करूं मागीर तेका आतां पळोवंक जाय खरेंच तें घरान पावना काय म्हणून आनी तें घर खरेंच खंय तें सारकें ओल्ड जाल्लें आनी तें खरेंच त्या घरा कडेन उलयलें घर खंय खरेंच सारकें पळोवतालें बंद जालें आमकां हुस्को न्हू घराचो बीन पळोवलें बीन जाल्यार कितें जातलें पावसान पयलींच हुस्को देव म्हणटा हुस्को काडल्या तुजी बी चपतली भितर वचना फुडें आमकां असलो हुस्को आसतलो घरा कडेन पावसाचे दीस उलोवया आमी
भावार्थान उलोवया आनी पळोवया ही बियेची राखण करुया आमी. नाका करूंक तुमकां? हा जाय न्हू? जाल्यार आमी सारके आमकां कळटलें जेन्ना टेस्ट येतली आमकां, जेन्ना ह्यो परिक्षा येतल्यो तेन्नाच कळटली बी खंयच्या जाग्यार पडल्या आनी कशी वाडटली ती. सोयरानान येवपाची गरज आहा. सोयरानान येवंक जाय आमी. ही बी चलतना आमी सदांच सोयरानान आसूंक जाय, जागृत आसूंक जाय आमी. देव म्हणटा न्हू जागृत राव. हा सैतान तुमचो दुस्मान. तो दुस्मान आमचें बरें चिंतचो ना. हे बी आमकां किल्लोवंक दिवचो ना. ताका लागून म्हणटा देव ताका चोर म्हणटा. चोर कितें करतलो? चोराचें काम कितें? चोरपाचें. कितें करपाचें? तुजे बी जी घातल्याय न्हू ती चोरपाची तेजें काम. आनी तो तुज्या भोंवतणी आसा खंय हे चोरूंक गावतले तें. ताका लागून तोंड बी जेन्ना घालताय न्हू तेन्ना तोंड धांपपाची गरज आसा. तोंड, जीब यो मावथ. हा करतली आमी. हा आनी एक्शनूय आसूंक जाय आमची. मोगाची एक्शन आसूंक जाय. एकाक न्हू कितें म्हणटा टायम आमकां जीप ओगेपण रावपाची गरज आसा. सगळ्यो गजाली आमचे ओगेपण सांडल्यारूच आमचे जी बी आमकां घातल्या न्हू देवान आमच्या जिवितांत जें कार्य दिलेलें आसा तें कार्य आमी कार्याचेर फोकस करतली न्हू, प्रॉब्लमाचेर फोकस करची ना. जेन्ना आमकां हें आसता तेन्ना डिजायर आसता आमकां कसली ही बियेची राखण करपाची. हे 4 बियांचेर बेश्टीच पावना आमी 4थ्या बियेर. हे सगळे बियो आहा तेजेर आमी हो काम करूंक जाय. हो काम करतले आमी जैती वच जावंक जाय. तेन्ना आमचे कडेन जेजू वांगडा म्हणजे देवाचें उतर आमच्या वांगडा आसा जाल्यार 4 बियेचेर आमी जैत वयतली. वतली न्हू? आतां आमी घरा वयतकूच हे बियेचें टेस्टींग जातलें. हे जमनीचेर टेस्ट येवची ना जमनीर. हा काटे येतले म्हणटा. काटे कसले? तेणी बरे ड्रेस घातला. म्हाकाय जावो. हा ते बरे म्हणजे कितें कितें आमकां दिसतलें वयर. म्हाजी खूब डिजायर आसली पयलीं न्हू म्हाका खूब डिजायर बरे बरे कपडे बीन घालपाचे बरे बरे. पूण देवाच्या राज्यांनी म्हाका केन्ना उणें जावंक ना. कामाक वयताना म्हणजे पर्सी बिर्सी म्हाका मॅचींग सगळे कानांचे खूब डिजायर. जेजूक मेळच्या पयलीं कॉलेज गर्ल न्हू तेन्ना. पूण देवाच्या राज्यांत येवन तें आपुणूच देव म्हणटा न्हू हांव भेंटता तुका, तूं दाखवेल. हांव गार्डनर म्हणटा तो जॉन 15 न्हू. तुमी दाखवेल हांव फाटें. आनी हांव एक गार्डनर म्हणटा. एक कोण आपूण हें करता तो कुडवाली म्हणटा न्हू झाडांची कुयदाद घेता तो म्हणटा देव. तो मागीर तेजी कामां न्हू ती भितर कितें येता तें भेंडपाचें. भेंडटा दुखता न्हू भेंडटाना तशें भेंडटाना तो म्हाका. सो आमी जेन्ना रिगोवन रावता न्हू हे बियेक चितर राखून बरे जमनीर आमी पावोंक जाय जाल्यार आमकां एकूच कितें आसा कंटिन्युएशन. एकूच कितें आसा रिगोवन रावपाची गरज आसा. एकूच कितें करपाचें आमकां देवाच्या उतरान रिगोवन रावपाची गरज आसा. जरी आमकां बऱ्यो बियेचेर पावोंक जाय, जरी आमकां आमच्या कार्याचेर फोकस आसूंक जाय जाल्यार आमचो फोकस आसूंक जाय देवाच्या उतराचेर. आनी देवाचें उतरूच घेवन आमी जिवंक जाय आमच्या हर एक सेकेंडाक. नाल्यार आमचो फोकस खंय वयतलो? प्रॉब्लमाचेर न्हू, डॉक्टर रिपोर्टाचेर. तुका सांगलो न्हू डॉक्टर रिपोर्ट म्हाका बरो हाय जालो म्हणून. जितलें हांव देवाच्या उतरान रिगोवन रावली आनी हांव केन्नाच न्हू एक सांगता रिपोर्ट हांव काडटाली पूण केन्नाच कोणाक दाखयनासली. केन्नाच दाखोवंक ना. हांव पळयताली. हांव एकदां म्हाका सांगलें म्हणजे फॅमिली न्हू कोणी एका हॉस्पिटलान वच म्हणून. म्हाकाच खबर ना तो रिपोर्ट कितें तो. हांवें पळोवंकूच ना रिपोर्ट. आनी हांव घेवन गेल्या. कित्याक आमचो फोकस खंय आसता?
देवाच्या उतराच्या हांव जेजूच्या गायनी बरी जाल्या न्हू आनी हांव एकलीच गेल्या. म्हाका एक दोन परत आनीक खंय सगळ्या केल्या आनी अशें बेश्टेत हांव तुका रिपोर्ट पळय तुजो रिपोर्ट पळय. हांव म्हणटा इतल्यान म्हजो रिपोर्ट कितें आसा. सगळीं दोतोरूय भियाल्या. म्हाका म्हणटा हेजे कडेन तेजे कडेन आनी एकल्या कडेन गेलें. वय मातशी हांव दोतोराचो ब्लेम करिना म्हणल्यार सांगता म्हाका आख्खें टायम टेबल म्हणजे कितें कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड, कंटिन्यू इन द मेडिसीन, डे एंड नायट अशें म्हाका तेंच्यांनी होमवर्क दिलो. अरे बाप रे जेजू तो बरयता. हांव जेजूक म्हणटा जेजू हो होमवर्क केलो तुजो होमवर्क हांव केन्ना करतली रे. होमवर्क सकाळीं उठोन च्या पिवन बीन मागीर मातशें वखदान दनपारां जेवच्या पयलीं सांजचो जेवन अरे 4 टायम सारकी बिजी भितर तो बरयता थंयसर. आनी हांव जेजूक म्हणटा जेजू कितें करपाचें रे हांवें. म्हाका सायबन नाका, म्हाका सायबन नाका, न्हू म्हाका नाका. कित्याक हांव एकूच जाणा तुवें म्हाका 2000 वर्सां पयलीं पेखोयलाय. तुज्या गायांनी म्हाका पेखोयलाय. म्हाज्या भितर एक दुयेंस ना, म्हाज्या भितर पिडा ना, म्हाका कांयच ना. हांव उलयतां आनी तो म्हाका सांगता हें कर आनी एका म्हयन्या भितर तूं यो. डॉक्टर थँक्यू म्हटलें. हांवें तो रिपोर्ट कोणाकूच दाखोवंक ना, हाडलो आनी खंय उडयलो म्हाकाय खबर ना. मागीर हांव अशी खंय तरी चॅकिंगाक गेली ब्लड टेस्ट करपाक. थंयसर एक जाणटो दादलो येयलो आनी तेणी म्हाजो रिपोर्ट पयलो दिसता. तो चॅक केला ते पयलो आनी म्हाका हाटल्यान येयलो आनी बाय बाय म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें कितें जालें हेचें बाबा कितें जालें. बाय तूं अमके दोतोराक मेळ तुरी हें आसा न्हू. तेणें नांव सांगलें. म्हटलें आनी हांव गाडी स्टार्ट जाली आनी गेली. हांवें बेश्टें म्हटलें अमको दोतोर हांगा आसा. ते म्हणलें हांगा ना तो पयस दोतोर. सगळीं जाणां बरें म्हणलें. तेणी म्हाका अमके कडेन सांगलेलें पूण ना म्हणलें आनी जालें. म्हाज्या घोवाच्या भयणीचो घोव खूब बरो नाहलो. त्या हॉस्पिटलान गेलो. थंय दोतोर तो येता म्हणल्यार म्हाका खबर ना तो डॉक्टर म्हणून. एक दीस हांव तेजो रिपोर्ट घेवपाक दुसरे बिल्डिंगेन येतालो डॉक्टर ते गेली. हांवें तें नांव पळयलें. आरे हांगा आसता तो. आसूं म्हटलें. जेजू हांव नोको आतां म्हटलें. हांव म्हटलें तूं म्हणून तेजे कडेन वयतली आनी तूं म्हणून हें करतली आतां पळय टेस्टींग. म्हाका खबर ना अपॉयंटमेंट घेवंक जाय. आमकां कितें जालां जेजू कडेन केन्नाय वच न्हू अपॉयंटमेंट जाय. जेजू कडेन वचपाक अपॉयंटमेंट जाय कोणा. आपले गेली उठोन. तो म्हणूंक लागलो तो भुरगो आसलो तुका अपॉयंटमेंट ना हांव तुका घेवचो ना. आतां सगळ्याक वयता ते फेवर आहा न्हू. दोगां बायलें आसलीं बरीं या हांगा कळ्ळें न्हू. ती म्हणूंक लागली देवाची भुरगीं आसलीं बाय तूं खंय वचो नाका राव तूं राव कोण येयना तुका भितर घालतलो तो राव तूं वचो नाका. तेणी सांगून बस तूं. हांवें म्हणलें मावशी म्हणून म्हाका बसोंकूच जाय कित्याक म्हाका वयर भावजीचो रिपोर्ट दिवपाक जाय वचोन म्हाका बसोंकूच जाय. थंय तरी बसोन हांगाच बसता म्हणटा तर हांव ती बस म्हणून आनी तो बसली बसली आनी हांव गायना कितें आनी हांवें म्हाजें स्क्रिप्चर आहा न्हू सर्विसराचो आत्मो तेजेर आहा देवाचो फावर आहा जेजू म्हाका परतें वचोंक नाका. गेलें आनी तेणी सांगलें म्हाका आपुणूच म्हणूंक लागलो म्हाका मातसोगूच रावलो आनी तूं आतां हेज्या फाटल्यान वचा पयलीं हांव तुका धाडचोच ना पूण तूं वच. हांवें म्हणलें थँक्यू अशें म्हणून हांव हांगा बसलेली कित्याक म्हाका वयर हें काम आहा. चल तूं गेलें आनी तेणी म्हाका रिपोर्ट करूंक लायलो. सांगता जेजूच्या नांवान न्हू फर्स्ट टायम म्हाजो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल. मातशें कितें दाखयलें आनी फर्स्ट टायम म्हणून हांव खोशी आतां म्हणजे हांव जाणा जेजूच्या गायनी बरी जाल्या पूण हांव कोणाक रिपोर्ट दाखोवंक ना. आतां हांवें भयणीक बी सगळ्यांक म्हणलें पळय रिपोर्ट म्हाजो पळय जेजून म्हाका सगळें नॉर्मल केलें. खूब टायम लागलो 5 years बेश्टो रोखडोच नॉर्मल रिपोर्ट जावंक ना. रिपोर्ट खूब येयले पूण तेजेर फोकस दवरूंक ना. ही बीज चोरूंक दिवंक ना. अशी आमी बीज चोरूंक दिवंक जायना. कितलोय रिपोर्ट येवं म्हाजो हाय रिपोर्ट दाखयतालो पूण हांव फोकस म्हज्या बियेचेर आसलो. जेजूच्या गायांनी बरी जाली पूण रोखडीच बरे जमनीचेर बी पडोंक ना आनी बरें पीक रोखडेंच येवंक ना. खूब टायम लागलो. टायम लागलो तेन्नाच रिपोर्ट देवाक जाय तसो येयलो. रोखडोच येवंक ना. ताका लागून सांगता जेजू आमकां डू नॉट फोकस ऑन युअर प्रॉब्लम. तुज्या कार्याचेर तुवें उतराचेर फोकस दवर. टायम लागतलोच पूण म्हाका मागीर बरें येयलें न्हू. कितें म्हणटा तुमी आमकां आतां कित्याक आमचे
हे आमचे कार्य देवान सांगलेले आमच्या जिवितांत जावंक ना, आमी टायमांक रावूंक ना. खरें टायमांक रावूंक ना म्हणून आमचे पीक बरे जमणेर पडोंक ना. बरे जमणेर आमी दिसाक 60 100 जावंक ना. तशें देवाच्या हितून येवजणे प्रमाणे आमी हें काम आमी करपाचें. दिसाचे 60 100 आमी करपाचें. जेजून आपणाचें काम केल्लें, तेणी आपणाचें कार्य केल्लें न्हू. आतां आमचें कार्य आसलें, पूण आमचो फोकस कितें आसलो? ते प्रॉब्लेम येतलेच. एक ना एक प्रॉब्लेम येताच. येयना? तुमकां येयना दिसता? आं? येयना जाल्यार आमी देवाचे वाटेन ना. एक दीस म्हणजे हांव कोणाक एक फ्रेंडीक सांगतालें, प्रॉब्लम येता. तेन्ना म्हाका तितलें खबर नासलें आं देवाचें उतर. तितलें हांव डीप वचोंक नासलें, कंटिन्यू नासलें. हांव सांगता, लॉकडावनाच्या उपरांत कंटिन्यू जाल्या. पयलीं हांव आसलीं देवा वांगडा, हांगा मातशें थंय मातशें आसलीं. पूण जेन्ना लॉकडावन तेन्ना कंटिन्यू आसलें तेन्ना कळ्ळें. म्हाका ती भयणीक हांव शेअर करतालें, प्रॉब्लम म्हणल्यार जाणाय सिस्टर, तूं एग्जॅक्ट रायट ना, सारकी तूं आसाय. कित्याक? प्रॉब्लम येवप म्हणजे तूं देवा वांगडा आसाय. प्रॉब्लम येवप म्हणजे आमी कोणा कडेन आसा? उक्ते दादा. आमी प्रॉब्लम आहा म्हणजे देवा वांगडा आसा. जेजू कितें म्हणटा? म्हाका ह्या संवसारांत लेखूंक ना न्हू, तुमकांय लेखचो ना. हे संवसारान न्हू म्हाकाय कोणी आपणोंक ना, तुमकांय आपणोवचो ना. म्हणजे जेजूक तर आपणोंक ना आनी आमकां आपणाक ना, आमी कोणा कडेन आसा? जेजू कडेन आसा न्हू आमी. हां, जेजू कडेन आसा न्हू. हे बियेची राखण करतना पासून असले प्रॉब्लेम येयले जाल्यार आमी पयलो सकयल आसूंक जाय. आमी जेजू कडेन आसा. हे प्रॉब्लेम येयला, आमकां हे प्रॉब्लेमासून डबल ब्लेसींग मेळटा. डबल फेल्युअर, ट्रबल. सो आमकां डबल ब्लेसींग नाका. प्रॉब्लेम पयस कर म्हणल्यार डबल ब्लेसींग मेळटलें. मातशें माग आं, हें प्रॉब्लेम मातशें पयस जावच्या पसत. म्हणजे आमी कितें सांगता, आमकां ब्लेसींग नाका, मातशें माग. देवाचें आमकां ब्लेसींग नाका. आं? पूण प्रॉब्लेम ब्लेसींग नाका, देवाचे आशिर्वाद नाका. प्रॉब्लेम एकदां पयस जावनी. हां? कितें म्हणटा? ब्लेसींग जाय म्हणजे बीक इल्लोंक जायी. बीक इल्लोंक जायी न्हू आमची. सगळ्यांक बीक इल्लोंक जायी जाल्यार आमी बियेची राखण करपाची गरज आसा. बियेची राखण करतना आमी फोकस आमचो कार्याचेर म्हणजे देवाच्या उतराचेर आब्रामा भाशेन फोकस देवान जी भासवण दिल्या तेजेरूच आमी दवरपाची गरज आहा. ते वाटेन आमकां जायते सुकणी येतली काडूंक, राग येतलो खडपाचेर बी, रागान भितर वयची ना, जायते जातले. वयर धुमाळो येतलो संवसाराचो. हां? जेजूकूय येयला न्हू धुमाळो. हां? जेजूक येवंक ना? आमकां येतलो. तेजे पाट लावदार म्हणटकच आमकां येतलो. आमी तेज्याच भाशेन तो आमच्या वांगडा आसा. कित्याक तेणी सगळे ते प्रॉब्लेम सगळे गेलोलो आसा. तेज्या न्हू आमी फक्त न्हू आमी दर्यार वयता जाणा, दर्यार कोण तरी गेला आनी ते कितें जाता, पावलांचे हें आसा दात. तशें न्हू आतां आमी न्हू जियेतना न्यू टेस्टिमेंटान जेजू सगळे हेजेर गेलोलो आसा आमचे. आमी वयच्या पयलीं तो गेलोलो त्या प्रॉब्लेमाचेर. आमी फक्त तेज्या पांयांनी पांय ते हें आसा पळय माग, तितून माग घालून आमी चलता. एक्चुली इतलें इजी लायफ केलेलें आसा जेजून आमकां. पूण आमकां तो दाखयता सारकें हार्ड लायफ आनी आमी भुलता तेज्या वांगडा न्हू. आनी आमी आमच्यो त्यो बियो जी आमी जमीन जी बरी जमीन आमची जमीन कसली बरी जमीन अशी. पूण आमच्या उतरा उदेशी हे जमणी आमी निसंडण करता न्हू. प्रोवर्ब्स 18:21 जिबेर पदवी आसा, सगळे वायट उलयता ते कितें एके वाटेन जाणा. आमकां देवान एक देवदूत दिलेले आसा. शॉर्टकट सांगता, एंजल दिलेले आसा. सगळ्यांक आमकां एंजल दिले. बरे एंजल आसा, वायटूय एंजल आसा.
देंवचाराचे आसा न्हू एंजल, देवाचेच आसा का दोनूय आसा आमकां? दोनूय आसा. आतां सपोज आमी उजवे सायडीक बरे एंजल आसा, दावे सायडीक वायट एंजल आसा. जेन्ना आमी उलयता न्हू, उलयता उतरां न्हू, ते बरी उतरां फक्त देवाचे एंजल बरे आयकूंक येता. ते वचोन आमकां बरें काम करून हाडटा आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमी वायट उलयता नॅगेटीव उतरां, तेन्ना देंवचाराचे एंजल आसा ते वचोन नॅगेटीव करून हाडटा आमच्या जिवितांत. ताका लागून जिबेर पदवी आसा. आतां आमी जशे एंजल म्हणजे आमकां एक वेटर, एग्जाम्पल वेटर. हॉटेलांत कोण वयता, कितें करता वेटरांचें काम? कितें? सर्व करपाचें. कितें सर्व करपाचें? तूं कितें ऑर्डर करता तेंच ते ऑर्डर करता हाडटले न्हू. आतां तूं गेलय हॉटेलान आनी वगीच बसले, तुका तेका कितें जाय तें हाडटले? हाडचें ना. ना, सांगलें रूच. तशेंच आमचे देवाचे दुतूय आसा, ते आमी जेन्ना तांकां ऑर्डरूच दिल्यार ते वचोन आमकां घेवन येतले. तूं कितें ऑर्डर केलाय, तुका सांगलां जेजूच्या गायांनी बरें जालाय, तेच ऑर्डर तुका मेळटली. तुवें तर म्हटल्यार म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, तीच ऑर्डर तुका परत येतली. टायम लागना. आतां हॉटेलान गेलो म्हणजे टायम ना, रोखडेंच हाडून दिता. अरे म्हाका चाव भाजी हाडून दी, घे रोखडीच येयली. सगळे टायम आसा न्हू. तशें एंजलांकूय आमच्या टायम लागतलो हाडपाक. केन्ना केन्ना बेगीनूय येता ऑर्डर, एक एक ऑर्डर लेटूय येता वेटरान. पूण जें कितें तेंच्या मेन्यूर बरयलां तेंच हाडून दिता न्हू वेटर. तशेंच देवाचे एंजल आमी जें कितें बायबलान बरयलां तेंच उलयता, तेंच घेवन येतले. आनी तो हें वायट बरी जावंक ना. कोण हाडटलो? देवाचे एंजल हाडटले. हे देंवचाराचे एंजल वयतले आनी बरें ना तुका घेवन येतले. तूं वायट पळय उलयता ते वायट तुका घेवन ते हाडटले, ते ऑर्डर घेवंक तयार आसा. ते वेटर ते तुजी ऑर्डर घेवपाक तयार आसा. पूण तूं जी ऑर्डर दिताय ते ऑर्डरे प्रमाणे हे वेटर दोगूय आसता, देवाचे एंजल आनी देंवचाराचे दोगूय तयार आसा तुजी ऑर्डर घेवपाक. आनी तूं तुजें थारलेलें आसा, तूं बरी ऑर्डर दिता काय वायट ऑर्डर दिता, दोनूय तुका ऑर्डरी मेळटल्यो. टायम लागल्यार बसून दोनूय एका टायम लागतलो. एक एक केन्ना बेगीन येता. सो आमचें थारलेलें आसा हे बियेक राखण करपाची कशी ती. आमचें कार्य कितें आनी आमचें फोकस कोणाचेर आसा तो. समजलें? हे बियेची राखण करतली आमकां कितें करूंक जाय? पासियस टायम बी घालूंक जायी. बियेची राखण टायम लागतलो, रोखडेंच मेळचें ना. तोंड धांपूंक जाय. नाल्यार उलयत रावया. समजलें ब्रा? कळटा? टायम आहा न्हू आमकां. देवाच्या उतराचेर वेळ लागता, रोखडेंच मेळटा आमकां. टायम येतलोच. पूण सोडून दिवंक जायना. तायणे येयले तायणेक भिवंक जायना. आतां एकदां पडलो हांव, परत उठपाची हिम्मत आमची अशी आसूंक जायी. पडलो त्याच जाग्यार रावंक जायना, हिम्मतीन परत उठोवंक जाय. हिम्मतीन पडलो आनी एकदां परत उठोवंक जाय. पूण देव आमच्या वांगडा आसा. देवाचें उतर आमकां घोटाय दिवपाक. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आतां सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो आसा न्हू, पवित्र आत्मो. आनी देव कितें म्हणटा, पवित्र आत्मा आहा ती कितें म्हणटलो देव? लास्ट स्क्रिप्चर घेवया. Act 1:8. थँक यू जिजस. आमी कितें करपाचें घरा वचून? आमचें कार्य कितें? आमचें फोकस आमचो कोणाचेर आसूंक जाय तें आमी पळोवया. पूण पूण तुमचेर देवून येतलो आमचेर येयलेलो आसा. त्या पवित्र आत्म्याचे ते पवित्र आत्म्याचे बळ बळ
तुम्ही घेतले आणि जेरुसलेम आख्या जुद्यान आणि सामर्यान आणि संसाराच्या सीमापर्यंत तुम्ही माझे गवाय जातल्यात. कोण जातले आम्ही आता आम्ही देवाचे उतर घेतला, देवाचो पवित्र आत्म्याची घोटाय घेतल्या. आता आमचें काम कितें? वचोन घरान शेजाऱ्याक आख्या संवसाराक गोवाय जावपाचें हें आमचें काम आसा. जेजून केलें आपणाचें काम, सिसांनी केलें. आतां आमचें काम कितें? देवाचें उतर आयकून परत या आनी दुसऱ्या म्हयन्यान परत येवया. गोवायकी दिवपाची. कितें तरी आमच्या जिवितान कितें ना कितें केलांच. जेजू म्हणटा म्हजे शिकोवन येयल्लो परते हातीन केन्ना वचोंक ना. गेला कितें तरी जिवितान आमच्या केलेलें आसा, आमी ती गोवायकी सांगूंक जाय. आमचें काम कितें? कार्य आमी देवाचें उतर गोवायकी सांगपाक जाय. देवाचें बरेंपण सांगपाचें आनी गोवाय जावपाचें. आमच्या घरान पयलीं घरान गोवायकी आयकना कित्याक तांकां खबर आसा. तांकां आमी एक्शनीन जावंक जाय शेजाऱ्याक आनी आख्ख्या संवसाराक. आहा तयार? आमचेर कितें आसा? देवाचो आत्मो आसा न्हू. सर्वेश्वराचो आत्मो आमचेर आहा. देवान आमकां अभिशेक केला. कित्याक अभिशेक केला? बेश्टोच म्हाज्या घोवाक, म्हाज्या बायले भुरग्यांक हे अभिशेक यूज करपाक? पूण हो अभिशेक दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक. हो अभिशेक एनॉयटींग दुसऱ्यांक दिवपाक. समजलें? हे एनॉयटींग जे आमी घेतलेले आमकांच दवरपाक न्हू, पूण दुसऱ्यांक दिवपाक, सगळ्या संवसाराक आमकां पावोंक जाय. विरांत येयली न्हू संवसाराक खंय पावतली. तुमी चिंतू नाका, देवाचें काम तें. तूं एक स्टेप घे. कितें म्हणटा ब्रदर? तें आमचें काम न्हू चिंतपाचें. आमचें हांव कसो देवाचो गोवाय जातलो, तें आमचें काम. ओके, उबी रावया आमी सगळीं. हय, कितें करुया आमी? उबी रावया न्ही. देवाक आमी आर्गां दिवया. पयलीं आमी सर्वेश्वराचो आत्मो आमचेर आहा. देवान आमकां अभिशेक केल्या आनी मागीर जिबेचे देणे आमी यूज करुया. 5 मिनटां. ओके, आनी आमी सोत मानया. हो देवाचो आत्मो आमचेर आसा. तो आमकां आदार दिता ही गोवाय जावपाक घरान, शेजाऱ्याक, आख्ख्या संवसाराक. पयलीं आमी देवाचो आत्मो आसा आमचेर, आमी आर्गां दिवया. हात दवरया आमी सगळ्यांक. कित्याक आमचे सगळ्यांचे हात माखलेले आसा न्हू देवान. आनी आमी सोत मानया. जशे आमी हात दवरता, हे हात आमचे न्हू, हे जेजूचे हात आमचेर दवरता. हे देवता सगळ्यांचे जेजू हात दवरता. आमचो हात न्हू, जेजूचो हात. आनी आमचे भितर आसलेली दुयेंस पिडा, जे कितें वायट आमच्या भितर आसलेले, ह्या वेळार देवचाराची पदवी नास जाता. कित्याक देवाचो जेन्ना अभिशेक येता तेन्ना देवचाराचे सगळे कितें प्लान आसलेले, देवचाराचे वायट सगळे कितें आसलेले, ह्या वेळार तुटून पडटा. ओके, म्हणा सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिशेक केला. 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 तुमी म्हणा सर्वेश्वराचो आत्मो. होय जेजू तुजो आत्मो, तो तुजेर देवलेलो आत्मो. आनी तुका जेन्ना सुवात मेवली तेन्ना तुवें म्हटलें सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिशेक केला. हे अभिशेक आमकांच धरूंक न्हू, पूण दुसऱ्या गरिबां, जेंकां कोणाचें देवाचें उतर नकळो, तांकां देवाचें उतर परगटूंक तूं आमकां तयार केला जेजू. हो अभिशेक केला. आनी अभिशेक जेन्ना आमकां तुजो येता तेन्ना आयजाया 10:26-27 म्हणटा, जेन्ना अभिशेक येता, वेन द एनॉयटींग कम, ब्रेक द योक ऑफ द एनिमी. आनी जेन्ना हो देवाचो अभिशेक आमचेर देंवता, पवित्र आत्म्याचो उज्याचो आत्मो, तेन्ना सगळ्यो सैतानाच्यो पदवी, सैतानाची ती शक्ती, जे रिपोर्ट, डॉक्टर रिपोर्ट, जे वायट दूख आसा कुडीन, जायते रिपोर्ट आसा, चिंतना आसा, ह्या वेळार जेजूच्या नांवान सगळ्यांची चिंतना, सगळे दुयेंस पिडा, रोग, येद्या वखदार नाश जाता.
दोळे धांपा सगळीं जाणां. म्हणीत राव सरेस्वराचो आत्मा म्हजेर आसा आनी सगळे दुयेंसाचो, पिडेचो, रागाचो, सगळ्या अडचणेचो, तुजे प्रॉब्लमान कितें प्रॉब्लम आसा येद्या वखदार जेजू म्हणटा जे एनॉयटींग आपण दिला तुमकां ते एनॉयटींग सगळे सैतानाचो सगळ्यांचो नाश जाता. दुयेंस पिडेचो, प्रॉब्लमाचो, श्रापाचो नाश जाता येद्या वखदार. तरेतरेचे डॉक्टर रिपोर्ट नांवां आहा दुयेंसांचो येद्या वखदार जेजू तो नाश जाता. गरीबजायेचो नाश जाता, श्रापाचो नाश जाता येद्या वखदार. दुयेंस पिडाचो ऑलरेडी नाश जाल्लो आहा क्रुसाचेर येद्या वखदार घेयात तो पवित्र आत्म्याचो उजो. ह्या वेळार उजो पवित्र आत्म्याचो देंवता सगळ्यांचेर. पवित्र आत्म्याचो उजो घेयात, उजो घेया पवित्र आत्म्याचो. ह्या वेळार लासात ते पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी सगळे जे वायट जे कितें आहा ते येद्या वखदार नाश जावन गेलो आसा स्वत माना. आनी तुमी येयल्या तशी तुमी घरा परती वयची ना, पूण देवाचे एनॉयटींग, देवाचे अभिषेक केलेले जिवीत तेमी नवे स्थान वयतान तुमी येद्या वखदार जेजूच्या नांवान सगळ्या दुयेंस पिडांचो नाश जावन दुयेंस पीड स्वत मानून चला. सगळे दुयेंस पिडा म्हजे कुडीक कांयच ना, रोग कसलोच ना, कसलो श्राप ना, सगळे गरीबसाण ना. थँक्यू जिजस. ह्या वेळार सगळो तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो जेन्ना देंवता तेन्ना सगळे जिबेचे दाण्यार उलोवंक लागले. हो पवित्र आत्म्याचो उजो तुमचे सगळ्यांचे देंवलेलो आसा. ह्या वेळार देवाचे घडये उलोवया आमी आनी ह्या वेळार आमी देवाक आर्गां दिवया. सगळ्या वायटे जे कितें आमी घेवन येयलेली सगळ्यांची सुटका जालेली, सगळे प्रॉब्लेम घरा कडेन पासून आसलेले ह्या वेळार सुटका जालेली म्हणून स्वत मानून देवाक आमी आर्गां दिवया.